नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळ गोय आयोजित कोकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कोकणी भाषा मंडळान 8 सप्टेंबर 2020 ह्या दिसा म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय साक्षरताय दिसा निमतान कोकणी वाचन विश्व हो उपक्रम सुरू केलो. कोकणी वाचन विश्वाच्या कार्यावळीची सुरवातूच कोकणी साहित्याचे जनक म्हळ्यार शणै गोंयबाब हांच्या वज्रलिखणी ह्या पुस्तकान जाली. उपरांत साहित्यीक चर्चा, लेखकांच्यो मुलाखती, पुस्तकाचे परीक्षण हेच तरेच्यो साबार कार्यावळी कोकणी वाचन विश्वान घडोवन हाडल्यो. दर म्हयन्याक 2 आगळ्यो वेगळ्यो साहित्यीक कार्यावळी कोकणी वाचन विश्व तुमच्या मुखार घेवन येतात. सुरवातेक गुगल फॉर्मा वरवीं 300 लोक जोडिल्ले आनी आयज सुमार 1000 लोकांचो प्रतिसाद आमकां आमच्या ह्या उपक्रमाक मेळ्ळा. आयच्या वर्सपुर्ती सुवाळ्याक आमकां मुखेल सोयरी म्हूण लाभिल्ले आसात भोवमानेस्त आसावरी दोशी आनी मुखेल उलोवपी प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश वज्रीकार. हांव मागतां कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष भोवमानेस्त अन्वेषाबाई सिंगबाळ हाच्या लागीं ताणें येवकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक मानेमोगाचो नमस्कार आनी आंतरराष्ट्रीय साक्षरताय दिसाची तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत परबी. कोकणी भाषा मंडळाच्या कोकणी वाचन विश्व ह्या मंचाच्या वर्सपुर्ती सुवाळ्याक आमकां ऑनलायन माध्यमांतल्यान जोडिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक मानेमोगाचो येवकार. आयच्या कार्यावळीच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसावरी दोशी तशेंच मुखेल उलोवपी प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश वज्रीकार तशेंच आमकां जोडिल्ले सगळे साहित्यीक सगळे वाचन मोगी कोकणी वाचन विश्वाचे सगळे वांगडी आनी कोकणी भाषा मंडळाचे सगळे मोगी हांकां हांव येवकार दिता आनी परत एक फावट आयच्या दिसाची परबी भेटयता. इश्टानो 8 सप्टेंबर 2020 सारखे 1 वर्स फाटीं आमी कोकणी वाचन विश्वाची स्थापना केली. कोकणी वाचन विश्वाची स्थापना करता आसतना आमच्या मुखार जायते हावेस आशिल्ले. साहित्याचे दिवप घेवप जावचे, चर्चा जावची, साहित्यिकांकडेन भेट घडची अशे वेगवेगळे हावेस घेवन आमी कोकणी वाचन विश्वाची स्थापना केली. पूण ताच्या सांगातान आनी एक म्हत्वाचो हावेस आशिल्लो आनी तो म्हळ्यार आयचे तरणाटे वाचनात, आयचे तरणाटे पुस्तकां कडल्यान पयस गेल्यात. ह्या दुबावाक ह्या प्रश्नांक थोड्योश्यो जापो सोदपाचो यत्न करचो हो हावेस घेवनूय आमी कोकणी वाचन विश्वाची स्थापना केली. आनी म्हाका दिसता फाटल्या एका वर्सात ह्या प्रश्नाच्यो थोड्यो फार जापो तरी सोदपाक आमकां येस मेळ्ळा. म्हाका याद जाता 8 सप्टेंबर 2020 दिसा जुजेबाब लॉरेन्स तशेंच कमल किशोर शर्मा हांच्या सांगातान आमी कोकणी वाचन विश्वाचे उक्तावण केले आनी दर म्हयन्याक 2 कार्यावळी करपाचो आमचो हावेस आशिल्लो आनी फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यान कोकणी वाचन विश्वाची 24वी कार्यावळ आमी घडोवन हाडली आनी नित्य नेमान खंयच खंड पडूंक दिनासतना दर म्हयन्याक 2 कार्यावळी करपाचो आमचो हावेसूय आमी पुराय केलो. हे करता आसतना तरणाट्यांक एक माची मेळोवन दिवपाची आमची धडपड चालू आशिल्लीच आनी ते आमी केलेच. पूण ताच्या सांगातान तरणाट्यांनी कोकणी वाचन विश्वाचो भार उबारचो, ताची जबाबदारी घेवची असोय आमचो हावेस आशिल्लो आनी ताका लागून पयल्या कार्यावळी सावन आमी जे तरणाटे आमकां ह्या कार्यावळींनी जोडत गेले तांकां कोकणी वाचन विश्वाच्या आयोजनात सामील करून घेतले, तांकां कोकणी वाचन विश्वाच्या कोर गटात सामील करून घेतले आनी ल्हवू तेच सगळे तरणाटे ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाक लागले. फक्त आयोजना पुरते न्हय जाल्यार कार्यावळी खंयच्या विशयाचेर जावच्यो, तातूंत कोण वांटेकार जावचे, कोणे चर्चेत सामील जावचे ह्यो सगळ्यो गजाली ते करपाक लागले आनी आज 48 जाणांचो सशक्त असो कोकणी वाचन विश्वाचो कोर गट आसा जो ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. कोकणी भाषा मंडळ अर्थात तांच्या फाटल्यान एक संस्था म्हणून खंबीरपणान उबी आसाच, पूण हे तरणाटे आयज कोकणी वाचन विश्वाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता नेमान आमी ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाक शकता हाची आमकां खूब खोस आसा. ह्या प्रवासात वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्था तांचे शिक्षक म्हणया किंवा विद्यार्थी हांचो जो आमकां सहभाग मेळ्ळो तो आमकां खूब उर्बादिणो आशिल्लो. कशा तरेच्यो कार्यावळी जावच्यो, पाठ्यपुस्तकांनी कशा तरेचे साहित्य आसा किंवा कशा तरेचो अभ्यासक्रम आसा आनी ताका आदारून ताका पूरक कसल्यो कार्यावळी जावच्यो हाचे मार्गदर्शन आमकां शिक्षकांनी नेमान केलें आनी त्या खातीर कोकणी वाचन विश्वांतल्यान आमी अशा तरेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाक लागली.
शलाकाबाईन सांगले त्या प्रमाण शणै गोंयबाब हांच्या साहित्याचेर पहिली कार्यावळ घडोवन हाडल्या उपरांत वेगवेगळ्या साहित्यिकांच्या साहित्याचेर चर्चा आम्ही घडोवन हाडली, वेगवेगळ्यो मुलाखती घडोवन हाडल्यो, काय नवीन पुस्तकां जी विमोचीत जाली ताचेरूय चर्चा घडोवन हाडली आणि हाच्या मुखार अशा तरेच्यो चर्चा घडोवन हाडपाचो आमचो हावेस आसा. आणि जो खंड आमी फाटले 1 वर्सा पडूंक दिलो ना तो मुखारूय पडचो ना आणि कोंकणी वाचन विश्व नित्य नेमान मुखार वतले हे उतर तुमकां आतांच दिता. हे करता आसतना संख्यात्मक नदरेंतल्यान आमी कार्यावळी केल्योच, पूण हांव जाणा गुणात्मक नदरेंतल्यानूय आमकां वाडपाचें आसा. हो थोडोसो ल्हान प्रयत्न आशिल्लो जो आनीक मुखार व्हरपाचो आसा आनी त्या नदरेंतल्यान जे तरणाटे आतां आमकां कोंकणी वाचन विश्वाच्या माध्यमांतल्यान जोडत आसात तांकां वेगवेगळ्या विशयाचेर मार्गदर्शन करून कोंकणी साहित्य आणि कोंकणी भास गिरेस्त करपाच्या नदरेंतल्यानूय कोंकणी भाशा मंडळ वावर करपाक सोदता आणि तो वावर आमचो नित्यनेमान चालूच उरतलो. आयज कोंकणी वाचन विश्वाच्या वर्सपूर्ती सुवाळ्या बरोबरूच एक महत्वाचें पावल आमी मारतात. आयज हांगा काय कोंकणी व्हिडिओ स्टोरीजांचे लोकार्पण जातले. कोंकणी भाशा मंडळाक सदांच दिसत आयला की आमकां जर कोंकणी गिरेस्त करपाक जाय, कोंकणी भास मुखार व्हरपाक जाय जाल्यार भुरग्यां मेरेन पावपाची खूब मोठी गरज आसा आनी त्या नदरेंतल्यान कोंकणी भाशा मंडळ नित्य नेमान बाल साहित्य रचत आसा, बाल साहित्यात नवीन नवीन प्रयोग करत आसा आणि बाल साहित्याचे जे नवे मिडियम आसा, नवे आधुनिक जे मिडियम आसा त्या मिडियमांतल्यानूय बी कोंकणी पुस्तकां, कोंकणी काणयो लोकां मेरेन पावच्यो हो हावेस घेवन काय कोंकणी व्हिडिओ स्टोरीज आयज आमी हांगा रिलीज करतात. आमच्या हेचे मुखेल सोयऱ्यो आसावरी बाय हांणी आमकां खूब मदत केल्या ह्या नदरेंतल्यान आनी तांच्या आदारान ह्यो व्हिडिओ स्टोरीज आयज हांगा रिलीज जातल्यो आणि मुखारूय बी अश्यो जायत्यो व्हिडिओ स्टोरीज आनी अशे जायते नव्या माध्यमांतल्यान बाल साहित्य लोकां मेरेन पावोवपाचे आमचे यत्न आसतले. आयज परत एक फावट हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आणि जो मोग आणि जो सांगात तुम्ही कोंकणी भाशा मंडळाक आणि कोंकणी वाचन विश्वाक दिला तो सदांच मुखारूय तुम्ही दीत रावतले अशी आस्त बाळगिता. सगळ्यांक नमस्कार, दिनवास. देव बरें करूं. अन्वेषा बाय. कोंकणी भाशा मंडळ शैक्षणिक नजरेन बाल साहित्य हे नजरे मुखार धरून भाषेच्या उदरगती खातीर आणि साहित्य वाडपा खातीर साबार मळांचेर वावर करता. कोंकणी भाषेच्या उदरगती खातीर आणि कोंकणीचो वाचक भोंस आनीक तयार जावचो ह्या नजरेंतल्यान भाशा मंडळान स्टोरी विवर ह्या प्लॅटफॉर्मा वरवीं 100 काणयो अणकारीत केल्यात. कोविडाच्या फाटभुंयेर जायते वाचप घरांत लोकांक वचपाक मेळूना. आपल्याक जाय ती पुस्तकां वाचपाक मेळना आशिल्ली देखून ह्या ऑनलायन माध्यमांतल्यान कोंकणी भाशा मंडळान ह्यो काणयो ऑडियो आनी व्हिडिओ स्वरुपान हाडल्या. ह्या व्हिडिओतले काय व्हिडिओ आमी आयज हांगा विमोचन करतात. काय व्हिडिओ आमी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर पयलींच घाल्यात आनी फुडाराक आनीकूय व्हिडिओ स्टोरीज आमी अपलोड करीत रावतलीं. आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सांगातान आमी आतां व्हिडिओ स्टोरीजांचें उक्तावण करतात. भुरग्यानो, आमी जायते फावटी हे तरेन गाडी चलयतात न्ही. आयज आमी गाडयेचे सर्तीची काणी आयकूया. काव्या सिंग आणि नताशा मेहरा. कोंकणी अणकार अन्वेषा सिंगबाळ. निवेदन रत्नमाला दिवकार. काणयेचे नाव सर्त. 4 इश्टांक तांच्या गाडयांची सर्त लावंक जाय. विणाकडेन 5वी गाडी आसा. मिनाकडेन हळडुवी रिक्षा आसा. संजू कडेन तांबडी बस आसा. मंजू कडेन निळी लॉरी आसा. तयार? 1, 2, 3 सुरू. हो पळय, लक्की आयलो. लक्की सर्तीन सामील जालो. पळय पळय, लक्की तांच्या सगळ्या परस वेगान धांवता. लक्की सर्त जिंकलो. लक्की सर्त जिंकलो. लक्की सर्त जिंकलो. माणकुल्यानो, गाडयांचे सर्तीची ही काणी सोंपली. भुरग्यानो, ही काणी तुमकां आवडल्याच आसतली. आनीक आयकूंक जाय
जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाक भेट दियात आनी सबस्क्रायब करात. नमस्कार. व्हिडिओ स्टोरीजचे उक्तावण जाल्लेच आसा. आमच्यो ह्यो दृक श्राव्य काणयो कोंकणीन तयार करपाक आमकां मोलाचो आदार लाभला तो म्हणल्यार आमची आयची मुखेल सोयरी आसावरी दोशी. आसावरी दोशी ही पेशंट सॉफ्टवेअर इंजिनियर. फाटली 3 वर्सां ती बुक दॅट स्पीक हो उपक्रम चलयता. ह्या उपक्रमान तिणें भुरग्यां खातीर काणयो आनी पुस्तकां दृक श्राव्य रुपान सादरीकरण केल्यात. आसावरी बाईक आपल्या प्रेक्षकांक ओडून दवरपाक आवडटा. रीड लावड सेशन्स ती मराठी, हिंदी आनी गुजराती भाशांनी घडोवन हाडटा. बाल साहित्य परिशदाक ती आमकां वक्तो म्हूण लागली. कोंकणी वाचन विश्व स्फूर्ती सुवाळ्याक सगळ्या तर्फेन हांव सबिना मुल्ला बाय तुमकां येवकार दिता. ऑन बिहाफ ऑफ कोंकणी वाचन विश आय वूड लायक टू welcome you, Ma'am Asavri Doshi, to guide us and to enlighten us on this auspicious occasion. Thank you. सगळ्यांना नमस्कार. मी आसावरी दोशी. आज सर्वात प्रथम मला थँक्यू म्हणावं असं वाटतंय. म्हणजे हे असं फॉर्मल व्होट ऑफ थँक्स जे आपण नेहमी सेशनच्या एंडला करतो ते नाहीये. थँक्यू अशासाठी की कोकणी भाषा मंडळाने इथे मला थोडा वेळ बोलायला बोलावलं ते वेगळं, त्याच्याबद्दल वेगळं थँक्यू आहे त्यांच्या रीडिंग क्लब त्यांनी जो सुरू केलाय त्याच्यासाठी. दे हॅव स्टार्टेड कोकणी वाचन विश्व, दिस रीडिंग क्लब फॉर कोंकणी लँग्वेज अपलिफ्टमेंट. And I would like to thank them and congratulate them for sustaining so proudly and so successfully. They were running it for 1 year, and I am just wishing them many good lucks for the coming years. So now coming to the topic, reading. Okay, this is one of my very favorite topic, reading. Now when I say reading, it just comes to our mind that reading means only book or a newspaper or reading someone's mind also. Okay, so reading can be done in any language, as we know. It can be in Marathi, it can be in Gujarati, it can be in Sanskrit, which is called as Pathanam, or in any other regional or international language. Everyone or most of the people enjoy reading. And now reading has many spheres. So not only taking a book in my hand and I'm going to read the book, I have Kindle where I can download so many books and I can read in that one small machine. I can read thousands of books, or I can listen to the audiobooks. Okay. So even in that sense also, I am reading using my ear. Yes. So as we are talking about celebrating the importance of literacy today on the World Literacy Day, literacy gives us dignity. Literacy gives us some kind of freedom of knowledge. I can choose what I want to learn. तर अशा प्रकारे साक्षरता दिवस लोकांसाठी हा एक वेगवेगळ्या प्रकारे लोक तो साजरा करतात. प्रत्येकाचा त्याच्यासाठी दृष्टिकोन वेगळा असतो. आता त्याच्यासाठी माझ्याकडे 1-2 उदाहरणं आहेत ते मी सांगू इच्छिते. मेनी इव्हेंट्स टेक प्लेस ऑन दिस डे. द वन विच आय नो इज One Day One Story campaign run by Pratham Books since past, I think, 8 to 9 years. So what they do, before 15 to 30 days before this literacy day, they will tell us one story from their publication, and they will ask all the volunteers, whoever want to tell this story, to your neighbors, to your society kids, or in the school or online, in any manner, in any way, using any method, you can tell this story on this day, 8th of September.
and in any language also. So this year the story is Sattu's stories. Like in Marathi, they have Japun Re Sattu. So this story, so you can tell this story in any language, in at any place, in any remote place, but celebrate this day by giving joy to the kids. Let them listen to the story, let them enjoy the story books also. So this is one of the way Pratham Books wants to celebrate this day, Literacy Day. And a few years ago, we had attended this event in one of the bookshop in Pune. They have used their outer space, which can accommodate around 40-50 people. Kids were there along with their parents, and everyone was enjoying that read aloud story session. That year the story was Kottavi Raja story, and kids were laughing. Even parents were enjoying. Pratham Books people also were there, so it was like a festival of reading which was going on. That's what I feel. And since that day, the initiative which I am running, Books That Speak, even that initiative got sparked from there itself. That, okay, kids enjoy the story so much when you do this kind of reading. You are doing this read aloud. Then why should I not start with this campaign also, or with this initiative? And that started with Books That Speak within, I think, few weeks after that event. And then another thing which I got to know recently, the reading club, Konkani Vachan Vishwa, organized by or run successfully by Konkani Bhasha Mandal. Apart from this, there are so many different initiatives which are not only celebrated on this World Literacy Day, but just like this reading club, there is a Prakriya Vachan Katta. I think I have heard only in Pune. I don't know about other cities. But they run this kind of initiative. Why? Because many kids, they are studying in English medium. So let them know about the regional language literature. So how to make them interested in that literature, how to attract them towards that. So that's why one of the volunteer will gather few kids, and he will start reading, he or she will start reading, and even the kids also get interested by listening to the stories, and even they will feel like reading that book. So this Vachan Katta initiative also is a very good example. And also the children's book club, which is run by many organizations. So we all feel very overwhelmed when the reading or listening to the stories is given so much importance. And again, I would like to thank and congratulate Konkani Bhasha Mandal for running this campaign successfully in spite of all the odds, as everyone has witnessed in the past year. So wishing good luck to Konkani Bhasha Mandal for that. So main question, why we read? So फर्स्ट एकदम असं स्पॉन्टेनियस आन्सर असतं की मला त्याच्यामधून करमणूक मिळते. आय एन्जॉय, आय फील or I feel that I am entertained by reading some book. Some people will say I absorb some knowledge out of that by reading any kind of book. Okay, so everyone has a different perspective what I get from that book. Somebody will say no, just like a time pass, no other reason for reading. Fine, but you are reading something. Why I read? Same reason, because I love reading, I enjoy reading. Some people, they have this habit, at least 1 or 2 pages before end of the day. I need to read 1 or 2 pages from any book. So this kind of passion or this kind of liking towards your hobby, you can say that. So everyone has different reason why they are reading. And why I read, as I told, I love to read. Reading has different types, I can say. Read aloud, the way we narrate stories to anyone, or we just narrate any book, audio books, that is also read aloud. किंवा मराठीत आपण त्याला अभिवाचन असं म्हणतो एखाद्या पुस्तकाचं गोष्टीचं. Or read it to yourself, or read it for yourself.
ओके. त्याच्यामध्ये जसं आपण कधी परीक्षेचा अभ्यास करताना थोडंसं मनातल्या मनात वाचून झोप येते का, जरा थोडंसं मोठ्याने वाचूया असं करून आपण थोडंसं जरा मोठ्या आवाजात वाचण्याचा प्रयत्न करतो. पण जोक सपाट, त्याच्यामधून थोडंसं असंही होतं की थोडं मोठ्याने वाचून आपल्या म्हणजे आपल्याला अंदाज येतो की आपण काय वाचतोय, आपल्याला याच्यातनं काय आकलन होतंय, what we are absorbing by reading this. So read it to yourself, but also bit read aloud is also a good way of reading. Some people like to read it just like mute reading. Even that is a good way. So each book gives us different perspective. As I said before, that some people read from the knowledge point of view, some people read from the entertainment point of view, and some books are like life-changing books for someone. For example, the books on time management, the books on anger management, or some kind of managerial books. These books can be life-changing books for anyone. This can change someone's lifestyle for good. Okay, so we tend to get something good from that. We are just trying to learn something out of it. Or sometimes we are just reading just for the knowledge gain, maybe. Author. Yes, who writes the book? Author. Author always tries to communicate with readers through his or her book. मला वाटतं या पॉइंटवर सगळेजण ऍग्री करतील की लेखक किंवा लेखिकेशिवाय पुस्तक कधी पूर्ण होतच नसतं. तोच त्याचा जन्मदाता असतो पुस्तकाचा. द बुक इज ऑथर्स ब्रेन चाइल्ड. आता काय आपल्याला ऑथर काय कम्युनिकेट करत असतो? पुस्तकाचे हजारो प्रकार आहेत. सगळी पुस्तकं काही मॅनेजरियल नसतात, सगळी पुस्तकं काही ज्ञान वाटणारी नसतात. सो ऑथर त्याच्या मनाचं कल्पना विश्व तुम्हाला देत असतो, त्याचे रिअल लाईफ एक्सपिरियन्सेस तुमच्या बरोबर शेअर करत असतो की त्याचे अनुभव काय आहेत. तेच त्याने कधी कधी त्या पुस्तकात गोष्टी रूपात मांडलेले असतात. काही लेख लिहितो, तो मोठ्या गोष्टी लिहितो, एनिथिंग. सो here we are not spanned only considering the kids literature. The books are for everyone, for any age group we are considering over here. सो त्याच्यामध्ये लेखक त्याचं कल्पना विश्व तुमच्या पुढे ठेवतो आणि असं म्हणतो की बघा तुम्हाला आवडतंय का, मला हे आवडतंय, मला त्याच्यामध्ये मजा येते. सो एव्हरी ऑथर वॉन्ट्स टू से सम ऑर दी अदर थिंग आउट ऑफ इट. आता त्याचं एक ऑथर म्हटल्यानंतर मला पटकन पु ल देशपांडेंचं नाव घेतल्याशिवाय मला पुढे जाता येत नाहीये. सो फॉर द पीपल who are not aware of Shri Pul Deshpande, he was a great author, professor, harmonium player, and many versatile personality in Maharashtra, Purushottam Lakshman Deshpande. And literally I have grown up reading his books and listening to his read aloud books. सो पु ल देशपांडेंचं एक अजरामर त्यांची ही आहे पुस्तकाची कृती आहे, व्यक्ती आणि वल्ली. आता व्यक्तिवल्लीमध्ये इतक्या वल्ली आहेत, इतक्या व्यक्ती आहेत की ज्याच्यामध्ये कोणीही असं असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोणीच नाहीये. नारायण काय, किंवा ते चौकोनी कुटुंब काय, किंवा परोपकारी गंपू काय, बापू काणे काय, ज्यांनी कदाचित हे पुस्तक वाचलं असेल, दे कॅन रिलेट टू व्हॉट आय एम सेइंग. दीज पीपल आर व्हेरी नॉर्मल पीपल. They are just leading their normal life. But what is the speciality of the author in this case? That he tries to observe, he tries to absorb what these people are saying, how these people behave in the normal scenario. They are people like us only. They always think about tomorrow. Okay, what will happen now tomorrow? Okay, today is done. Okay, end of the day today. Now what is tomorrow? What is after 8 days? So these are the same kind of thoughts which run in everyone's mind. So ही अशी सामान्य माणसं, पण तरीही त्यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांचं एवढं सुंदर निरीक्षण पुलंनी केलंय की त्याच्यामुळे या सगळ्या कलाकृती लोकांना असं वाटतं की कुठेही आपण लग्न कार्यामध्ये, कुठल्याही शुभ कार्यात कोणीही मदत करणारा, धावपळ करणारा पाहिला की आपल्याला असं येतच तोंडातून, अरे हा बघा एकदम नारायणच आहे. म्हणजे ते असं एक प्रकारे ते असा टॅग बनलेला आहे. इतक्या त्या व्यक्ती आणि वल्ली आपल्याला एकदम जवळच्या वाटतात. किंवा एखादा असा एकदम कुठल्याही कमिटीचा सेक्रेटरी पाहिला
की जो अगदी जीव तोडून काम करतोय आणि सहजरित्या वावरतोय विदाऊट टेन्शन. हे पण इम्पॉर्टंट आहे की असं म्हटलं की आपल्याला बापू काणे आठवतो व्यक्तिवल्लीमधला. तर अशा प्रकारे ह्या सगळ्या व्यक्ती त्यांनी आपल्या जीवनाशी रिलेट केल्या. म्हणून कोणीतरी किंवा मला वाटतं बरेच जण पुलं असा हा किस्सा बरेच ठिकाणी सांगत असत टीव्हीवर, की मला बरेच जण विचारतात की तुम्हाला या व्यक्ती खरोखरच कधी भेटल्यात का हो? पुलंचं उत्तर असायचं हो पण नाही पण. हो पण नाही पणचा अर्थ असा होतो की मी असं टोटली म्हणणार नाही की मला या व्यक्ती कधीच भेटल्या नाहीयेत. मला ह्या अशी स्वभाव वैशिष्ट्ये असलेल्या व्यक्ती भेटल्यात. फक्त मी त्यांची कदाचित नावं बदलली असतील आणि मी त्यांचे फक्त स्वभाव वैशिष्ट्य ऍब्झॉर्ब करून तुमच्या समोर मांडण्याचा ट्राय केला. सो थोडं रियालिटी आणि थोडं कल्पना विश्व यांची सांगड घालत पुलंनी या व्यक्ती उभ्या केल्या. तसंच आता एकदम दुसरं उदाहरण बघूया तर जे के रॉलिंगने हॅरी पॉटर हे एक फॅन्टसी विश्व मुलांपुढे किंवा मोस्टली यंग रीडर्ससाठी जे एक कल्पना विश्व त्यांनी उभं केलं त्यांच्या पुस्तकातून. मी स्वतः हॅरी पॉटर पूर्ण वाचलेलं नाहीये, पण माझ्या घरातल्या बऱ्याच जणांनी खूप वेळा वाचलंय, त्यांचे ऑडिओ बुक्स पण ऐकलेत आणि मी ऍक्च्युली त्यांचे पिक्चर्स पाहिलेत, मूव्ही पाहिलेत टीव्हीवर. तर त्याच्यामध्ये असं वाटतं की किती कल्पनेची भरारी आहे की एखादी जादुई नगरी असेल किंवा त्यांचं जे कल्पना विश्व आहे, तर याच्यामध्ये पण त्यांनी त्यांची बुद्धिमत्ता वापरून किती सगळे वेगवेगळे स्टंट्स म्हणा, किती वेगवेगळे चेंजेस, त्याच्यामध्ये अचानक काहीतरी सरप्राईज, अचानक काहीतरी शॉक्स, अशा त्यांनी वेगवेगळे सिनॅरिओ की जे यंग रीडर्सना, तरुण वर्गाला सुद्धा ते अट्रॅक्ट करू शकतं. आणि जे के रावलिंगचं नाव मी अशासाठी घेतेय की मला आठवतंय की जेव्हा त्यांची पुस्तकं रिलीज होत होती, त्यांच्या पुस्तकांचे भाग थोड्या थोड्या गॅपने रिलीज व्हायचे, पहिला भाग दुसरा भाग, आणि जेव्हा ते लोकांमध्ये अतिशय प्रसिद्ध व्हायला लागलं, वाचक वर्ग वेडा होत होता, तेव्हा पुस्तकांच्या दुकानाच्या बाहेर अशा रांगा लागायच्या ते पुस्तक रिलीज व्हायचं तेव्हा. असं मी म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी लोकांना असं ऐकलेलं, लोकांना असं बोललेलं ऐकलंय की अरे मिळालंच नाही यार, मी गेलो होतो, आजच खरं रिलीज झालंय ते पुस्तक. तर पुन्हा पुस्तकांच्या दुनियेकडे, वाचनाच्या दुनियेकडे लोकांना ओढण्याचं काम हे जे के रावलिंगनी केलं. म्हणजे आय थिंक पूर्ण जगालाच वेड लावलं या हॅरी पॉटरच्या या सगळ्या भागांनी. तर त्यामुळे त्या लेखिकेचं महत्व मला फार हे वाटतं की प्रत्येक ऑथर काहीतरी आपल्याला सांगत असतो. इव्हन तिलाही हे व्यक्तिमत्व असं ट्रेनमधून प्रवास करताना सुचलंय. म्हणजे ह्या गोष्टी जे तिने सुरुवातीचे 1-2 भाग लिहिलेत, की जेव्हा ती तिथे तिच्या काही कामासाठी रोज रेल्वेचा प्रवास करत होती, तेव्हा तिला ते सुचलंय. सो ह्या गोष्टी आपल्याला कुठेतरी डे टू डे लाईफचं आपलं ऑब्झर्वेशन असतं आणि त्यातून लेखक या गोष्टी आपल्या समोर मांडत असतात. सो नाव what I would like to say specifically is reading material, and I'm not going to use the word books. Okay, so why? Because we don't read only books, we read so many things. So that's why I'm purposely using the word reading material. So what are the different types of reading materials? I will just brief about those over here because I'm going to cover these types using some images in my next slides. So comics, cartoons, before starting with different types of reading material. These different types of materials is not just from the theoretical point of view. What I wish to emphasize is I have read all these kinds of different books, and that's why purposely I have chosen this, and the examples which I'm going to give you ahead, these are the books which I have been reading since my childhood, or maybe currently my kids are reading those books. So my main aim was to put the entire reading ocean in front of you. I won't say ocean, but ocean in the sense the different kind of reading material, what we can read. And I think even I enjoyed reading all this. That's why I thought that I should share this with you. So different types of reading material. First is the comics, cartoons, graphic novels. I guess सगळ्यांना अमर चित्रकथा हा प्रकार माहिती आहे.
कॅल्व्हिन अँड हॉब्स, चिंटू हे सकाळ प्रकाशनाचं एकदम डेली लाईफ मध्ये एखादा लहान मुलगा कसं छान मस्ती करतोय, खटाळपणा करतोय आणि त्याचे आई वडील थोड्याफार प्रमाणात त्रस्त आहेत, त्याचे मित्रमैत्रिणी, त्यांचे गुरुजी, सगळं सगळं. आणि मला या डेली न्यूजपेपरमध्ये येणारे हे जे कॉमिक स्ट्रिप आहेत त्यांचं मला कौतुक अशासाठी वाटतं की विदिन दॅट वन स्ट्रिप एव्हरी डे they are covering the entire incident, entire joke, which is a very difficult task using the combination of picture and dialogues. सो असं नाहीये की त्यांच्या पुढे एक पुस्तक पडलेलं आहे, चला पुस्तकात तुम्ही भरत बसा म्हणजे 10 पानांची एक गोष्ट झाली, तसं नाहीये. सो ते स्किल वेगळं, आणि हे स्किल किती वेगळं आहे की तुम्हाला एकाच कॉमिक स्ट्रिपमध्ये एक पूर्ण इन्सिडेंट कव्हर करायचा आहे आणि लोक त्याच्यामध्ये रोज आतुरतेने आपण न्यूजपेपरची वाट पाहतो, अरे आजच्या चिंटूत काय आलंय, अरे आजच्या याच्यामध्ये काय आलं असेल कॅल्व्हिन अँड हॉब्स मध्ये. सो पुढे मग त्यांची पुस्तकं बनली कारण लोकांनी त्यांना एवढा प्रचंड प्रतिसाद दिला. सो हे पण एक रिडिंगच आहे जे बिफोर बुक्स, हे बुक बनण्याआधीचं रिडिंग आहे त्याचं. सो मला फार असं हे कॉमिक्स आणि कार्टून्स लिहिणाऱ्यांचं असं कौतुक वाटतं. नंतर कॅम्पफायर पब्लिकेशन्स बुक. सो वाय आय एम टेलिंग अबाउट कॅम्पफायर, as far as I know, 99% Campfire publication publishes graphic novels only. But they cover the entire range of subjects like scientists, World War, or any fantasy, or the real life heroes like APJ Abdul Kalam, Wright brothers, or Sherpa Tenzing, everyone. So all this is in the form of graphic novels. And graphic novels, I think where the graphic novels is helpful when some people are there who don't like reading. नाही मला बोर होतं ते एवढं 200 पानांचं पुस्तक घेऊन कोण वाचणार आहे. ऑब्व्हियस आहे, ठीक आहे, प्रत्येकाला रिडिंग आवडलंच पाहिजे, वाचन असं काही नसतं. पण कदाचित असं होतं ना की आपल्याला जनरली रिडिंग इन्स्पिरेशन कसं मिळतं, समटाइम्स वी गेट इट फ्रॉम अवर पेरेंट्स. मला माझ्या वडिलांकडून हे मिळाली इन्स्पिरेशन. आमचे वडील आम्हाला ऑफिसच्या लायब्ररीतून इतकी सुंदर सुंदर पुस्तकं आणून देत असत त्यावेळी वाचायला, आणि ती पण अशी मोठी मोठी होती. तर त्याच्यामुळे कदाचित शाळेच्या वयातच वाचनाची आवड लागली असेल. काही लोकांना फ्रेंड सर्कलमुळे आवड लागते, काही लोकांना अजून कुठल्या तरी नातेवाईकांमध्ये असं कोणीतरी असतं की ज्यांना ऑब्झर्व करून आपल्याला आवड लागते. काही लोकांना काही अननोन लोकांना बघून सुद्धा आवड वाटते. असं काही गरज नाहीये की आपल्याला ओळखीच्या माणसांकडूनच कुठली हे घ्यायला हवी, स्फूर्ती घ्यायला हवी, असं काही नाहीये. तर पण काही लोकांना नाही आवडत वाचन, दे डोंट लाईक रिडिंग. त्यांना असं वाटतं की नाही, मी व्हिडिओज बघू शकतो, मला नाही वाचायला आवडत. तर अशा वेळी मला वाटतं ग्राफिक नॉव्हेल्स किंवा कॉमिक्स दे कम टू or those kind of books will be very helpful. कारण त्याच्यामध्ये कसं आहे की कॅरेक्टरच्या भावना चेहऱ्यावर दिसत आहेत, त्यांचे डायलॉग्स, हे सगळं तिथल्या तिथे आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला पटकन समजतंय की काय होतंय, प्रत्येकाचे त्यावेळेचे एक्सप्रेशन्स काय आहेत वगैरे. सो खूप असं जिवंत करून टाकतं ते पुस्तक कॉमिक्स स्वरूपात असेल तर. त्याच्यानंतर येतं ट्रॅव्हलॉग, आपण त्याला प्रवास वर्णन म्हणतो, की जनरली कुठे आपण प्रवासाला जाऊन आलो, कुठला देश बघून आलो, कुठला प्रांत बघून आलो, तर आपण त्याचं वर्णन करतो. रेसिपी बुक्स का नाही घ्यायचं वाचनामध्ये? रेसिपी बुक्स, युट्यूब व्हिडिओ वगैरे आता आले, त्याच्या आधी इतकी सगळी रेसिपी बुक्स होती बाजारामध्ये की जे बघून बघून बऱ्याच जणी वेगवेगळ्या पाककृती बनवत असत, आणि त्यातनं आपण असे बऱ्याचशा कल्पना घेत होतो की अरे हा, हे बनवता येईल, ते बनवता येईल. सो रेसिपी बुक्स ऑल्सो मला वाटतं हे पण एक वन ऑफ द इम्पॉर्टंट रिडिंग मटेरियल. मे बी तुम्ही होतं म्हणा किंवा अजूनही आहे म्हणा, अजून सुद्धा काही लोक असतील की ज्यांना पाककृती पुस्तक फार गरजेचं वाटतं. किड्स लिटरेचर, बालसाहित्य की जे श्रीमंत करून टाकलंय बऱ्याच प्रकाशनाने. मी तर असंच म्हणेन की आमच्या लहानपणी जी गंमत होती तीही वेगळी, ती पण अजून आम्हाला असा नॉस्टॅल्जिया देते की हा मी लहानपणी हे वाचलं होतं. आता त्या प्रकारचं पुस्तक दिसलं तरी असं मन हळवं होतं की येस, आय हॅव रेड दॅट बिफोर, आणि असं वाटतं की माझ्या मुलांनीही ते वाचावं. पण आता सुद्धा इतके सारे सुंदर प्रकाशन, सुंदर पुस्तकं आणि सुंदर
गोष्टी इतक्या बऱ्याच लेखकांनी प्रकाशकांनी मांडल्या आहेत. त्याच्यानंतर पिक्चर रिडिंग. आता तुम्ही म्हणाल पिक्चर रिडिंग याच्यामध्ये काय वाचण्यासारखं आहे, तर चित्रवर्णन. त्याच्यामध्ये चित्र बघून तुम्ही त्याच्यातनं गोष्ट बनवा, असं मला वाटतं. काही काही लहान मुलांच्या पुस्तकात एक प्रकारचा असा उपक्रम असतो की त्याच्यामध्ये तुम्ही ते चित्र ऑब्झर्व करा आणि ते चित्र कदाचित तुम्हाला क्रमाने 4 किंवा 5 किंवा 6 चित्र दिलेली आहेत. प्रत्येक चित्रात काहीतरी वेगळी घटना घडतेय, पण त्याचा काहीतरी एक क्रम आहे, ती एक गोष्टच बनते एक प्रकारे. तर अशा प्रकारे मुलं याच्यामध्ये स्वतःच कल्पना, किंवा मुलं कशाला, मोठी माणसं सुद्धा त्याच्यामध्ये स्वतःची कल्पना लढवू शकतात की आता पुढे काय होत असेल. आणि त्याच्यामध्ये नुसतंच काय घडतंय म्हणण्यापेक्षा चित्राच्या आजूबाजूला ज्या वस्तू असतात, कधी कधी एखाद्या झाडावर काही पक्षी आहे, खालून एखादा माणूस चाललाय, की त्याचा तसा प्रत्येक डायलॉग मध्ये संबंध काही नाहीये, पण तरीही ते आपल्याला ऑब्झर्व करण्याची सवय लागते की हा इथे का चालतोय, त्याने काय घातलंय, त्याने ते तसं का घातलंय. सो पिक्चर रिडिंग, चित्रवर्णन आपण म्हणतो, इवन दॅट इज अ इम्पॉर्टंट काइंड ऑफ रिडिंग मटेरियल, की ज्याच्यामुळे ऑब्झर्वेशन, कल्पनाशक्ती हे सगळं फार गंमत वाढते त्याच्यातली. मी अजून एक टाईप ऑफ रिडिंग मटेरियल, पण मी तो जरा शेवटपुरतं राखून ठेवलेला आहे, कारण तो फार इंटरेस्टिंग आहे, म्हणून मी तो आत्ता दाखवत नाहीये. आता मी फक्त आतापर्यंत जे प्रकार कव्हर केले आहेत त्यांच्याबद्दल जरा थोडं डीपमध्ये. आपण जसं मगाशी म्हणत होतो कॉमिक्स, ग्राफिक नॉव्हेल्स, आता हे कॅल्विन अँड हॉब्स आहे आपल्या समोर. नंतर मी कॅम्पफायर पब्लिकेशनचं जे एपीजे अब्दुल कलामांचं बुक म्हणत होते, तर त्याच्यामध्ये हे अशा प्रकारचं हे पुस्तक की ज्याच्यामध्ये पूर्ण पुस्तक ग्राफिक नॉव्हेलच्या ह्याच्यामध्ये आहे, फॉर्म मध्ये. चिंटूचे मित्रमैत्रिणी आणि त्याचं पूर्ण विश्व चारुहास पंडित प्रभाकर वाडेकर यांनी उभं केलं होतं. तर आता याच्यामध्ये ना रिडिंग मटेरियल्सचे डिफरंट टाइप्स याबद्दल बोलण्याआधी ना मला एक पॉइंट बोलायचा होता, तो असा. काही जणांना किंवा बरेच जण असं म्हणतात की नाही, मी काय फिक्शन वगैरे वाचत नाही, मला खरीखुरी चरित्र, काही ऍडव्हेंचरस स्टोरी किंवा जे खरं घडलंय ते मला आवडतं. कोणी म्हणतं की मला फक्त डिटेक्टिव्ह नॉव्हेल्स आवडतात, असं पण असतं काही जणांचं म्हणणं. कधी कधी असं वाटतं की तुम्हाला जे आवडतं ना ते तुमच्या वाचन विश्वाचा एक मेजर पार्ट ठेवा, मे बी 60-70%, बट रिमेनिंग 30%, maybe 5% you can read some other type of books, 5% or 10% you can read some other type of books. So what I want to say that we can taste different type of reading material. So sometimes I can enjoy or I should be able to enjoy comics at some extent, sometimes pravas varnan, travelogue also, sometimes biographies also, sometimes some kind of fiction, fantasy books also, sometimes kids literature. So it helps us to know, when you know the different kind of literature, I think it helps us to know the different types of books available or different types of reading material which can be helpful for different set of people. Okay, so अशा वेळी या सगळ्या गोष्टी आपल्याला जर माहित तरी असतील ना, निदान आपण प्रत्येक ठिकाणी भोज्या जरी करून आलो ना, तरी ते आपल्याला उपयोगी पडतात या गोष्टी. अच्छा, तुझ्यासाठी हवंय का? ओके, मला असं वाटतंय ना की तुझ्यासाठी कॉमिक्स हा प्रकार जास्त उपयोगी पडेल. अच्छा, तुला वाचायला आवडत नाही का? मग मे बी तुला पिक्चर बुक्स थोडंसं उपयोगी पडेल. पण हे मी कधी सुचवू शकेन जेव्हा मी वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं ऍटलिस्ट गो थ्रू केली असतील. जसं आपण म्हणतो त्याला निदान भोज्या तरी करून यायला हवं. ओके, जसं आपण संगीतामध्ये पण असंच असतं. काही लोक म्हणतात दॅट आय लाईक ओनली प्युअर क्लासिकल म्युझिक, आय डोंट एन्जॉय दॅट वेस्टर्न काइंड ऑफ म्युझिक. Some people will say, no, I don't want that classical. I want only folk songs or the rock music or pop music. So sometimes I feel like at some point of time, maybe for 5 minutes or maybe for a few minutes, we can listen to the other types of songs also, or we can enjoy other types of music, which will give us some different perspective towards music. We can enjoy different types of music then. So similarly, different type of reading material also give us different perspective. आता हे सगळं वाचलेलं आहे, पण ही एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट नाही आहे.
हे फक्त त्याचं वरवरचं रूप आहे. याच्यामध्ये अजून भरपूर पुस्तकं वाचली गेली आहेत, लिहिली गेली आहेत. दुसरा प्रकार आहे ट्रॅव्हलॉग, ट्रॅव्हल गाईड. आता मी हे दोन स्क्वेअर वेगळे का केले? जावे त्यांच्या देशा, ग्रीकांजली, तुर्कनामा, पु ल देशपांडे, मीना प्रभू यांची पुस्तकं, आणि लोनली प्लॅनेटचं नॉर्थ इंडिया, हे मी का वेगळं केलं? तर यांच्यात मला जो फरक जाणवला तो मी सांगते. ही प्रवास वर्णनं आहेत की ज्याच्यामध्ये लेखक किंवा लेखिका त्या भागात फिरून आलेत आणि त्यांना तिकडे जे भावलं, त्यांनी जे ऑब्झर्व केलं, त्यांनी जी लोकल लोकांना बघितलं, त्यांची वैशिष्ट्य, तर ते सगळं त्यांनी त्या पुस्तकामध्ये लिहिलं की ते वाचून, हे त्या लेखकांचे विचार वाचून आपण तो प्रदेश एन्जॉय करतो घर बसल्या. दुसरा भाग आहे ट्रॅव्हल गाईड, दॅट इज दॅट लोनली प्लॅनेट नॉर्थ इंडिया. दिस इज अ काइंड ऑफ गाईड when you are planning for some trip, and if you are not going by some travel company or something, and you feel, okay, which are the different kind of hotels, what will be the price range, how can I go from here to here at that place which is totally unknown for me. So in that case the travel guide book will help me. आणि ही पुस्तकं पण जी वाचली आहेत त्यांच्याबद्दलच मी इथे सांगते, कारण या पुस्तकांमध्ये जे वर्णन केलं गेलंय, जावे त्यांच्या देशा आहे, ग्रीकांजली, तुर्कनामा, इतकं अप्रतिम प्रवास वर्णन आहे की असं वाटतं की आता मी त्या देशांमध्ये नाही जाऊन आले तरी हरकत नाहीये. किंवा दुसऱ्या प्रकारे असंही वाटतं की नाही, जाऊन बघून आलं पण पाहिजे की एक्झॅक्टली त्यांनी एवढं छान वर्णन केलंय तर तसंच तेवढं आहे का, किंवा मी गेले तर मी पण त्याच अँगलने ते सगळं ऑब्झर्व करीन का. सो इवन आय फील दॅट अर्ज टू गो देअर अँड visit those places. रेसिपी बुक्स मी याच्यामध्ये मुद्दामून जुनी पुस्तकं निवडली बिकॉज दीज वेअर द इनिशियल बुक्स वेन यूट्यूब व्हिडिओज वेअर नॉट अवेलेबल. तरला दलाल आणि मंगला बर्वे, मला वाटतं बऱ्याच स्त्रियांनी किंवा बऱ्याच जणांनी, आय कांट से ओनली स्त्रिया, सगळेजण कुकिंग करतात, आय अंडरस्टँड, आणि आय फील व्हेरी हॅपी दॅट समवन इज एन्जॉईंग कुकिंग. सो रेसिपी बुक्स, अन्नपूर्णा किंवा तरला दलाल यांची पुस्तकं ही कितीतरी लोकांचं त्यांनी स्वयंपाकघर किंवा कुकिंग इतकं उजळून टाकलेलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. बिकॉज दॅट टाइम इट्स सो डिफिकल्ट होत असेल असं मला वाटतं, कारण माझी आई अन्नपूर्णा पुस्तक हे त्यावेळी रेफर करायची. सो ते बघून आपण एखादी पाककृती जी कठीण असते, जी आपण बनवतो, तर ते, आणि ती बनल्यानंतर आपण ते चव घेतल्यावर असं वाटतं की आहा, सुंदर बनली आहे. सो दॅट टाइम वी थँक दॅट रेसिपी बुक. सो रेसिपी बुक आणि त्यातली छान छान चित्र हे बघणं हा सुद्धा एक आनंद असतो. म्हणजे माझी मुलं तर हे कलरफुल रेसिपी बुक मधलं जे डिशेसचं जे छान छान चित्र असतात ते बघण्यासाठीच गोथ्रू करत असतात. वा वा वा, काय छान दिसतंय हे. हा एक आनंद असतो. वाचन आपण आनंदासाठीच करतो. हा, आता ही चित्र बघून कोण कोण खुश झालंय? मला वाटतं बरेच जण खुश झाले असतील. बुक्स वी एन्जॉयड इन आवर चाइल्डहुड. चंपक, चांदोबा, ठकठक, किशोर, आणि काही असे ट्रान्सलेटेड गोष्टी की ज्या परदेशी भाषांमधून त्यांचं मराठीमध्ये किंवा इतर कुठल्याही रिजनल भाषेत किंवा इंग्लिशमध्ये ज्यांचं भाषांतर झालंय आणि त्या गोष्टी मुलांनी एन्जॉय केल्यात. तर आमच्या लहानपणी आम्ही हे सगळं वाचत होतो. आणि फेरी टेल्स, मॅजिक, राजकुमारी, परी, राक्षस, मग त्याने शाप दिला आणि मग त्याच्यातनं तो हा आला, वर आला, कोण राक्षस वर आला, आणि काय 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 धमाल. सो अजून सुद्धा ज्याच्यामध्ये मॉरल असं काही नसायचं, पण त्या परिराज्यात जाण्याची, त्या जादुई नगरीत तो राजा, ती राणी, मग त्यांची राजकुमारी, मग तिथे कुठली तरी एक चेटकीण येते. सो ही जी कल्पना विश्वात रमण्याची जी मजा असते ना, तर ती मजा बऱ्याच मुलांनी त्यावेळी अनुभवली असेल. अजून सुद्धा काही मुलांना ऍट सम एक्सटेंट या स्टोरीज आवडतात. आणि आता बालसाहित्याचं अजून नवं रूप काय आहे, तर हे प्रथम बुक्स, माधुरी पुरंदरे, तुलिका पब्लिकेशन, इक्तारा पब्लिकेशन, ही यादी संपणार नाहीये. म्हणजे मी ही फक्त उदाहरणादाखल काही नावं घेते. तर राजीव तांबे किंवा असं
बरंच आहे. म्हणजे अशी बरीच ग्रंथसंपदा आहे किंवा बरीच पुस्तक संपदा आहे की जी मुलं खूप त्याचा आनंद लुटतायत. अँड इवन वी पेरेंट्स ऑल्सो एन्जॉय दॅट वेन वी आर रीडिंग अलाउड दिस स्टोरीज टू आवर किड्स. वी फील हॅपी की मुलं आपली ही वाचतायत, त्यांना मजा मिळते, त्यांना रंगीबेरंगी चित्र बघायला मिळतात. सो याच्यामध्ये किड्स बुक मध्ये मला एक नवीन प्रकारांमध्ये मला एक उल्लेख करायचा वाटतो, बोर्ड बुक्स. बोर्ड बुक म्हणजे ज्यांचे असे पुठ्ठे जाड कव्हर असतात आणि आतली पानं सुद्धा त्यांची कधी कधी पूर्णपणे जाड पुठ्ठ्याची असतात. सो इवन टॉडलर्स कॅन हँडल दिस बुक्स. म्हणजे आपल्याला टेन्शन येत नाही की ते फाडेल, खराब करेल. These kind of board books are like a boon for toddlers, which are actually the picture books, small picture books, wild animals, flowers, birds and everything. So even माधुरी पुरंदरे यांनी सुद्धा काही म्हणजे ज्योत्स्ना प्रकाशनाने त्यांची काही लहान मुलांची पुस्तकं बोर्ड बुक स्वरूपात प्रकाशित केली. तर त्याच्यामुळे मुलं स्वतः ती पुस्तकं घेऊन हाताळू शकतात, त्यातली चित्रांची मजा लुटू शकतात. सो किती हे सुंदर प्रकार आहे की मुलांना तुम्ही म्हणजे एखाद्या रांगत्या बाळाला तुम्ही पुस्तक हातात देऊ शकताय. याच्याहून दुसरी काय मजा आहे, याच्याहून दुसरा आनंद काय असेल. आणि ते बाळ पण असं कलरफुल बघून, ज्याला निदान असं बसता येतंय बाळाला, असं बाळ ते आपलं पुस्तक बघतंय, त्याला कसंही उचलतंय, पण आपल्याला टेन्शन नाही येत त्याचं की पुस्तक फाटेल. सो ही जी गंमत आहे बालसाहित्यामध्ये म्हणा, आणि ह्या वेगवेगळ्या भाषांमध्ये प्रथम बुक्स किंवा प्लुटोने हिंदीमध्ये, प्लुटो म्हणजे हे एक मॅगझिन आहे इकतारा पब्लिकेशनचं. सो ही सगळी जी पुस्तकं आहेत, हा एक खजिनाच आहे बालसाहित्यामध्ये असं मला वाटतं. आणि आता याच्यानंतर येतं की बुक्स फॉर यंगर जनरेशन. आता त्याच्यामध्ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, दुसरं महायुद्ध, काही वेगवेगळ्या बायोग्राफीज असतात, मराठी नाटकाची पुस्तकं, पु ल देशपांडे यांनी लिहिलेली पुस्तकं, सुधा मूर्ती यांची पुस्तकं, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण यांची आता आर के लक्ष्मण यांचा उल्लेख मी का करतेय तर मी ही सगळी पुस्तकं लहानपणी किंवा ह्याच्यामध्ये वाचली आहे. त्यातली काही पुस्तकं मी अजूनही वाचते. तर का सांगावं असं वाटतं की पुस्तकं म्हटलं की नुसतं आपलं एक घेतलं, 10 प्रकरणं वाचली झालं, नसं नसतं ना. हे असे वेगवेगळे पुस्तकाचे प्रकार असतात जे आपल्याला आनंद देतात. नाटकाचं पुस्तक वाचणं म्हणजे एक मोठा आनंदच असतो. त्याच्यामध्ये संवाद असतात. अँड each character is at some different place while just communicating with some other character. So this is the essence of play. Okay, whether it's a Marathi play or Hindi play or English play, anything. Then various books by Sudha Murthy, R K Narayan, Malgudi Days, Swami. So these are the books which work like a magnet for the younger generation. And here I forgot to mention about Harry Potter books also. And in my childhood, I had read few books about the Second World War, which was written by V. S. Wadhimbe. हे एका पुस्तकाचं मी जस्ट एक सॅम्पल म्हणून चित्र दाखवते, वॉर्सा ते हिरोशिमा. तसंच एक अग्निनृत्य म्हणून एक पुस्तक होतं. सो हे पुस्तकं आपल्यासमोर वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार काय म्हणतात विचार विश्व ओपन करतात. हा, एक आर के लक्ष्मण यांच्याबद्दल सांगायचं होतं की अगदी आपण लहान असतो तेव्हा टाइम्स ऑफ इंडिया सारखा मोठा न्यूजपेपर वाचताना अगदी लहान मुलांना असं होतं की हय्या काय वाचायचं याच्यामध्ये, कसं वाचणार, केवढे मोठे मोठे आर्टिकल्स आहेत, बारीक फॉन्ट आहे. पण सर्वात इंटरेस्ट घेऊन फर्स्ट पेजवर आर के लक्ष्मण यांचं यू सेड इट हे कार्टून आम्ही मुलं लहानपणी नक्की वाचत होतो. आणि एकाच फ्रेममध्ये 2-3 वाक्यात किंवा एका वाक्यात किती मार्मिकपणे एखाद्या गोष्टीचं त्यांनी वर्णन करावं याला काही तोडच नाहीये. म्हणजे निवड त्याच्यासाठी मी म्हणजे त्या कार्टून स्ट्रिपसाठी टाइम्स वाचायला आम्ही सुरुवात केली लहानपणी असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे ते म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. सो हे आणि मी पुन्हा एकदा सांगते की ही एक एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट नाहीये. दिज आर लाईक अ few names which got stuck immediately in my mind. So there is a long list which has acted as a magnet for the younger generation. The next is picture reading. In the picture reading, as I said, that
माधुरी पुरंदरेंचं हे पिक्चर रिडिंग ते मराठीमध्ये चित्रवर्णन म्हणून सुद्धा आहे. आणि हे एक पिक्चर स्टोरीज की ज्याचं चित्ररूप गोष्टी म्हणून कजा कजा मरू गरवारे बालभवन प्रकाशनाने त्यांचं रूपांतर केलं होतं. याच्यामध्ये फक्त चित्र आहेत. आता याच्यात तर चित्ररूप गोष्टी आहेत, याच्यामध्ये मुलांनी फक्त चित्र एक एक पेजवर वेगवेगळं चित्र आहे, भरपूर काही काही आहे त्या चित्रात. अँड किड्स or the elders are supposed to just observe that picture and just go on telling whatever the things you can see in that picture. Kids are playing, or there is a swing, or there is a slide, or it's a jungle, or there are lots of trees with blooming flowers or something. So ह्या प्रकारचं वर्णन करायचं आणि मुलं एकदम खुश होऊन जातात जेव्हा त्यांना भरपूर 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 काही बघायला मिळतं तेव्हा. आणि आपण मोठे सुद्धा कधी कधी चुकतो की अरे हा हे पण होतं की हे माझ्या लक्षातच नाही आलं. सो पिक्चर बुक्स बघताना सुद्धा आपल्याला टेक्स्ट नाहीये म्हणून आपण बोर होत नसतो, ते सुद्धा आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद देतात. डिटेक्टिव्ह बुक्समध्ये पण एवढी पुस्तकांची संपदा आहे याच्यामध्ये. व्यंकेश बक्षी, आणि ते पण वेगवेगळ्या भाषेत. मी बेसिकली मराठीमध्ये हे गजानन क्षीरसागर यांचं संपूर्ण शर्लॉक होम्स, फेलुदाचे अनेक भाग आहेत जे मुळात सत्यजित रे यांनी लिहिलंय. नंतर अगाथा ख्रिस्ती, व्यंकेश बक्षी यांचं बुक पिक्चर इम्परफेक्ट. याच्यामध्ये तुम्ही म्हणाल डिटेक्टिव्ह नॉव्हेल्स ठीक आहे, इमॅजिनरी आहे, त्याच्यात काय एवढं मोठं आहे. मोठं काय म्हणण्यापेक्षा ना एखाद्या काय म्हणतात त्याला बुद्धिमत्ता वापरून किंवा लॉजिक वापरून किंवा आपल्याला जे डोळ्यासमोर प्रत्यक्षात दिसत नाहीये, द थिंग्स वी कांट ऍक्च्युअली सी बट व्हॉट मस्ट हॅव हॅपन्ड बिहाइंड द सीन विच यू ऍक्च्युअली कांट सी, दॅट लॉजिक बिल्डिंग प्रोसेस, दॅट अट्रॅक्ट्स मी to these all these detective books, I can say. So instead of what must have happened and what will be the end of this, what will be the end of every story, instead of that, how they build the logic, how they come to that conclusion. So that thinking makes that book interesting for me. So these are some of the books which I have enjoyed. And I think many people can just relate to this, that these are the gems. Yes, and I was telling about one more source of reading. So advertisements, pamphlets, or shop signboards, किंवा त्याला to be specific, अक्षरशः दुकानांवर जी त्यांच्या नावाची पाटी असते ती. I'm talking about that. So why this is a source of reading? Just think that advertisement, when someone places some kind of advertisement, when you are reading something either in newspaper or either in magazine, and just reading those 4-5 lines or 3-4 lines or maybe one line, you get to know what this person wants to sell us. What is that, what does that product do, how it will be useful for me, whether I am the right customer to buy this and all that. So reading an advertisement also plays an important role. Then different pamphlets also, okay, because pamphlets also gives us information about something, some kind of event, some kind of exhibition or something. And the last thing is shop signboard. मी जेव्हा लहान होते ना तेव्हा काय व्हायचं की प्रवास करताना आपण वेगवेगळ्या राज्यामध्ये, वेगवेगळ्या शहरात, वेगवेगळ्या ठिकाणी, अननोन ठिकाणी आपण फिरत असतो. आणि स्पेशली रोड ट्रॅव्हल जेव्हा असतो तेव्हा तुम्ही डिफरंट दुकानांवर त्यांची नेमप्लेट बघता, त्याच्यावर ऍड्रेस लिहिलेले असतात. तर ते ऍड्रेस वाचून आता आपण कुठल्या लोकल भागात आहोत, कारण तिथे मध्ये प्रॉपर ऍड्रेस असतो. तर ते बघून आपल्याला असं लक्षात येतं की हा अरे वा, म्हणजे आता मी या भागात पोहोचलोय, आम्ही या भागाला असं म्हणतात. सो म्हणजे मी स्वतः हे सगळं रीडिंग एन्जॉय करत होते आणि अजून सुद्धा मला ते वाचायला लहान मुलांसारखीच फार मजा येते की आपण आता कुठल्या भागात पोहोचलोय आणि आपण आता काय करतोय वगैरे वगैरे. सो ऍडव्हर्टिजमेंट, पॅम्पलेट्स आणि शॉप साईनबोर्ड्स हे सुद्धा एक प्रकारे रीडिंग सोर्सच आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला अनेक गोष्टींची आणि तिकडच्या लोकल फ्लेवरची माहिती होते.
सो मी सगळ्यांना म्हणेन की हॅपी रीडिंग, वेदर यू आर रीडिंग समवन्स माइंड, वेदर यू आर रीडिंग एनी बुक, whether you're reading any newspaper, magazine, advertisement, or shop signboard or anything, enjoy that process and share this happiness with everyone. Thank you so much. सागरी मॅडम, तुमच्या उलोवपांतल्यान आमकां तशेंच आमच्या तरणाट्यांक, साहित्यिकांक, आमच्या आयकतल्यांक सगळ्यांक उर्बा दिवपा खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. वन्स अगेन थँक्यू सो मच मॅडम. थँक्यू सो मच. आजच्या ह्या सुवाळ्याक आमकां मुखेल उलोवपी म्हणून लाभल्यात प्राध्यापक प्रकाश वजरीकार. तांची थोडीशी वळख हांव तुमच्या मुखार दवरतां. प्राध्यापक प्रकाश वजरीकार हांणी कोंकणी, मराठी तशेंच तत्वज्ञान विशयांत पदव्युत्तर शिक्षण पुराय केलां. तशेंच कोंकणी विशयांत तांणी PhD पुराय केल्या. ते सध्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळे हांगा कोंकणी विभाग मुखेली म्हणून कार्यरत आसात. कोंकणीतले पयले प्राध्यापक पद मेळोवपाचो मान तांकां फावो जाला. तांच्या प्रकाशीत पुस्तकां मदीं आनी एक बुट्टो फुल्ला, घट्टाण कोणाचें, 7 अंतर्मनांचो, तो एक दीस आनी एक प्रश्न पर्व, द रायट टू वोट ही नाटकां तांच्यांनी रचल्यात. त्या भायर वज्रकात हे समिक्षेचे पुस्तकूय तांचे आसात. तांच्या आनी एक बुट्टो फुल्लो ह्या नाटकाक कोंकणी भाशा मंडळाचे साहित्य पुरस्कार फावो जाला. तशेंच तांच्या घट्टाण कोणाचे ह्यावूय नाटकाक कोंकणी कला आनी साहित्य केंद्र पुरस्कार फावो जाला. गोंय सरकार कला आनी सांस्कृतीक खात्याचो युवा सृजन पुरस्कारूय तांकां फावो जाल्यात. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे शिक्षक पुरस्कारूय तांकां फावो जाल्यात. आयचे ह्या वेळार हांव सोनिया गडकर कोंकणी भाशा मंडळा वतीन प्राध्यापक प्रकाश वजरीकार हांकां येवकार दिता आनी तुमचे उलोवप करपा खातीर ह्या वेळार तुमकां आमंत्रीत करता. देव बरें करूं. सगळ्यांत पयलीं आयचे जे मुखेल सोयरी उलयले जोशी हांचे भावपूर्ण आनी रसाळ अशें उलोवप आयकून मन प्रसन्न जालें. आनीक म्हज्या उलोवपाचो एक विशय जो आशिल्लो तो विशय ताणें पुरायपणान तातूंत घेतलो आनी तो विशय म्हळ्यार क्रॉस रिडींग. कोंकणी मनशाचें क्रॉस रिडींग कशें आसपाक जाय, कितलें आसपाक जाय ह्या संदर्भांत आशिल्लो. आनी त्या खातीर म्हाका एक व्हडलें समाधान भोगलें की तांचें लेक्चर आयकतना म्हज्या आयुश्यान अशे 2 जाण दोशी आयले अशें हांव समजता, तांचे हांव बारीकसाणेन आयकत आसतालो. ही बुक दॅट स्पीक्सच्यो संस्थापिका दोशी आनी एकलो क्रिकेटचो कॉमेंटेटर सुशील दोशी. ह्या दोगांची भाशा वाणी इतली रसाळ, इतली मधुर आणि इतली भावपूर्ण असता की तुका काळजाक खऱ्यांनीच भावता. ती मागीर क्रिकेटची कॉमेंट्री आसूं वा पुस्तक
पुस्तकांची कॉमेंट्री असो, एकंदरीत तांचे लेक्चर ऐकल्या उपरांत किंवा तांचो जो संपूर्ण रसाळ अशें प्रवचन ताका म्हणटा तें ऐकल्या उपरांत एक स्फूर्ती आयली आणि तातूंतल्यान म्हाका परतून ट्रॅव्हलॉगाच्या संदर्भांत दत्ता नायकाचे संपूर्ण तेचे ट्रॅव्हलॉग्स जे आसा ते जर वाचशात जाल्यार रंग आणि गंधांचे सुंदर अशें वर्णन आणि त्या देशांचे वर्णन ताणें आपल्या संपूर्ण अशा प्रवास वर्णनांनी केल्ले आसा. म्हणजे कोंकणीन रवींद्रबाब केळेकार, दत्ता नायक आणि हर्षा शेटये हांची जी प्रवास वर्णनां आसात ती जर आमी बारीकसाणीन वाचत जाल्यार आमकां मराठींतलो रमेश मंत्री बीन वाचपाची कांय गरज पडची ना, कारण इतले अनुभव संपन्न, अनुभव समृद्ध अशें तांचे साहित्य आमकां कोंकणींत पळोवपाक मेळटा. आणि ताका लागून मुद्दम तांच्या भाशणाचोच संदर्भ घेवन हांव उलयलो. ताणें आनी एक सुंदर असो एक साहित्याचो वाचनाचो प्रकार सांगलेलो, तो म्हळ्यार एडवर्टिजमेंट, पाटी वाचप. आणि आमकां खूब छंद आसलो आनी अजूनय आसा की गाडयेन चलतासतना मुखावयल्या खासा करून ट्रकांचेर फाटल्यान बरयल्ली सुंदर अशी शब्दावळी, उतरावळी, काव्यमय अशी उतरां आमकां पळोवपाक मेळटा. आनीक भारतांत म्हज्या कानार पडला किंवा आमी डिस्कस करता एकाडेमिशियन त्या वेळार एक गजाल अशी आमकां समजून आयले की ट्रकांच्या फाटल्यान बरयल्ल्या बोर्डांचेरूच एकल्यान PhD केल्ली आसा म्हणून. संपूर्ण देशभर कशे कशे तरेचे बोर्ड्स आमकां फाटल्यान वाचपाक मेळटा काय. सगळ्याकीन चड तिणे उल्लेख केलो तो दुकानांचो आनी हॉटेलांचो. आणि पुणे तर हेचे सारखे दुसरे उदाहरण ना. पुण्यात बेसिना कडेन सुद्दां तुमकां तोंडातून खरखर आवाज मोठ्याने काडू नयेत अशे तरेच्यो शेकड्यांनी सूचना दिवपी पाटयो वेगवेगळ्या हॉटेलांनी दिश्टी पडटा. म्हाका याद जाता आमी कोल्हापुराक एका गेल्ले थंयसर एक मजेशीर अशी पाटी वाचूंक मेळिल्ली, जय जवान जय किसान चिकन मटन शॉप म्हणून. अशे तरेचे एक विनोद आनीक तुका एक आनंद दिवपी किंवा तुका एक प्रबोधन दिवपी अश्यो वेगवेगळ्यो वाचनाची माध्यमां आसात आणि ती माध्यमां आमी स्विकारतात, आपणायतात. आणि आयचे माध्यम म्हणजे डिजिटल माध्यम आसा. ह्या डिजिटल माध्यमाचो स्वीकार करता आसतना 2000 सालांत पयले खेप कोंकणीचे सॉफ्टवेअर तयार करपा खातीर पुण्याचे सिडॅक कंपनीचे डॉक्टर रेमंड डॉक्टर हांगासर गोंयांत आयिल्ले आणि ताणें आपल्या भाशणांत म्हटलेलें की आमी हो प्रोग्राम हातांत घेतलो कोंकणीचो सॉफ्टवेअर तयार करपाचो आनीक देशभरूय आमी हे सगळे प्रकल्प हातांत घेतिल्ले, पूण सगळ्याकीन चड येवकार आमकां कोंकणी मनशांनीच दिलो आणि सगळ्याकीन चड विरोध आमकां बंगाली मनशान केलो की आमकां गरज ना म्हणून. असल्या हाजी म्हणजे सॉफ्टवेअराची गरज ना, आमी हातानूच बरयतले आनी हातानूच वाचतले अशी त्या वेळाची मानसिकता आशिल्ली. जशी ती आमचे कडेन राजीव गांधीन जेन्ना कंप्युटर युग भारतांत हाडपाचो प्रयत्न केलो, सुरवात केली आणि ताची बुनयाद घातली, त्या वेळार आमचे कडेन भारतांत जॉर्ज फर्नांडीस आणि प्रमोद महाजना सारखे लोक गांवांनी किंवा शहरांनी मिटिंग्यो घेवन आमकां कंप्युटर नाका म्हणपाचो नोकऱ्यो वतल्यो अशें म्हणपाचो एक तांचो त्या वेळार भंय आशिल्लो. तो भंय वचून आयज आमचे कडेन अशे तरेचे एक घोषवाक्य तयार जाले. ही बऱ्याची गजाल, हे समाज आणि देश सुदारपाची गजाल आणि त्या नदरेंतल्यान कोंकणी बीन आमची फाटी ना. सर तुमचा आवाज ब्रेक जाता, म्हाका दिसता इंटरनेट सारकें ना. आणि
ती तरणाटी पिढी अशे तरेचो एक उपक्रम आपल्या हातूंतल्यान इच्छाशक्तीच्या बळाचेर घेता. बदल कोंकणी भाशा मंडळाच्यो अध्यक्षा उलयता आसतना सांगले की आमचे कडेन एक कोर टीम तयार आसा आणि ती ही कोर टीम सगळी आता. हॅलो. हय सर, आवाज येता पूण व्हिडिओ सारको दिसना आणि ब्रेक जाता आवाज मध्ये खूप. हा, आता व्हिडिओ ऑन करता, करू नाशिल्लो तो. हय हय. ओके न्ही. त्या सर, फुडें पलाश माफ करात कांय टेक. हा, चला तीन कर. हय सर. जालो. हा, हय सर, हय सर. सॉरी. सर, पयलींचे थोडे घेतल्यार जाता कित्याक खूब डिस्टर्बन्स आशिल्ले मदीं. हय. हा, काय पयलीं आमी घेतिल्लो तो दोशीन जे आपले रसपूर्ण व्याख्यान दिल्ले ताकाच धरून काय संदर्भ घेतिल्ले आणि त्याच्या संदर्भाक धरून ताका धरून हांव फुडें वतालो. आणि एक संदर्भ तातूंत असो आसलो की कोंकणी डिजिटल माध्यमांतल्यान चडांत चड कोंकणीचो प्रसार जावचो म्हण एक युवा पिढी फुडें सरता आणि कोंकणीच्या एकंदरीत उदरगतीक ही बऱ्याची लक्षणां अशें हांव म्हणटालो. कारण 2000 सालांत वर्सा ज्या वेळार आमचे कडेन सिडॅक कंपनी पुण्याच्यान आयली आणि कोंकणीचे सॉफ्टवेअर तयार करपाक मुखार तांच्यानी घेतिल्लो, त्या वेळारूय त्या वेळा वयल्या जाणट्यांनी म्हालगड्यांनी ह्या नव्या तंत्रज्ञानाक येवकार दिल्लो. आणि त्या वेळा वयले त्या जाणकारांनी डॉक्टर डॉक्टरचे तसे जाणकार आशिल्ले, तांणी गोंयकारांची आणि कोंकणी लेखकांची स्तुती ह्या खातीर केल्ली की कोंकणी रायटर्स आर रिसेप्टिव्ह टू द मॉडर्न टेक्नॉलॉजी अशें तांणी म्हणिल्लें. वेरएज ड्युरींग दोज टायम त्या वेळार बंगालांतले जे बंगाली लेखक आशिल्ले ते विरोध करताले. आनी ताका धरून हांवें अशें म्हणिल्लें की एका वेळार जेन्ना राजीव गांधीन हांगासर कंप्युटर युग हाडपाक आपलो पण घेतलो आणि कार्य केलें, त्या वेळार असे कांय विरोध जाल्ले तातूंत प्रमोद महाजन किंवा जॉर्ज फर्नांडीस सारके लोक आमकां नोकऱ्यो वतल्यो म्हणून विरोध करताले. आणि तोच समाज किंवा तीच वेवस्था आयज आमकां डिजिटल इंडिया हो नारो किंवा ह्यो घोशणा दितना दिश्टी पडटा. सांगपाचो हेतू असो की आमी कोंकणी मनीस किंवा आमी कोंकणी जनरेशन सदांच नव्या तंत्रज्ञानाक, नव्या आव्हानाक, नव्या समस्यांक तोंड दीत आयल्यात. प्रधानमंत्री मोदीन आपल्या 2019च्या भाषणात म्हटलेले 15 ऑगस्टाक की हम समस्या पालते नहीं और हम समस्या टालते नहीं. हे आमकां गोंयकारांक सामकें लागू पडटा. आमची मागीर कसली भाशीक, सांस्कृतीक, सामाजीक, पर्यावरणीय, राजकीय समस्या आसूं, कोंकणी मनीसूच तातूंत एक्टिव्ह आशिल्लो दिश्टी पडटा. आणि म्हणून रवींद्र बाब केळेकार ताका रायटर आणि फायटर अशें उतर वापरतालो. कोंकणी रायटर, फायटर आणि कोंकणी भाशा मंडळान आतां आनी एक जोडून दिला तो म्हणजे कोंकणी वाचक. तो रायटर आसा, फायटर आसा आणि तितलोच तो वाचकूय आसा. इज ऑल्सो वर्सटायल रीडर. ही एक जोडणी ह्या वर्सभराक नव्या जनरेशनाक घेवन कोंकणी भाशा मंडळान निर्माण केल्या. त्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळाक आणि ताच्या 48 जाणांच्या कोर टिमीक बाकीच्या सगळ्या जाणांक परबी फावता. सहसा खंयच्याय राजकीय वेवस्थेन कोर टीम म्हणटा ती दोगा तिगांचीच आसता, पण आमची 48 जाणांची कोर टीम ही निश्चितूच कोंकणी समाजाक मुखार व्हरपा खातीर आसतली.
आणीक ताका लागून आयच्या ज्या व्याख्यानाचो जो विषय आसा तो विषय कोंकणी वाचन विश्व. आयज कोंकणीचे एकंदरीत वाचन विश्व आणि कोंकणीचे पुस्तक प्रकाशन व्यवस्थेतले विश्व हाजो जर विचार केलो जाल्यार साधारण आठवड्याक 1-2 पुस्तकां केन्ना केन्ना 3 पुस्तकां कोंकणीत प्रकाशीत जातात. आणि ताका लागून गोंयांची गजाल सांगता ताका लागून इतल्या पुस्तकांची ही भर निश्चितच कोंकणीक नव्या दिकेन व्हरपी आसात. नव्या नव्या विशयांनी कोंकणी येतात, नव्या नव्या प्रकारांनी कोंकणी येतात आणि ही पुस्तकां दर्जात्मक पुस्तकांच्या पावण्या कडेन वचपा सारखी येवपाक लागल्या. अर्थात सगळीच पुस्तकां कितें त्याच लेवलाची येता आनी ती तशी येवकूय जाय अशातलो अट्टहास ना, पूण पुस्तकां येवप हो एका समृद्ध समाजाचो एक भाग आसा आणि ते लक्षण असता. आणि ताका लागून एक समृद्ध भाशेचो एक वाचक आपूण जालो हो एक आनंद जो आसा तो आनंद आमकां वाचप्यांक मेळटा. कालूच एक खंय तरी एक बारीकशें टिपण वाचतालो की संवसारांतले सगळ्याकीन चड प्रयोग जाल्ले नाटक द माउस ट्रॅप हाचो 2012 वर्सा 25,000वो प्रयोग जालो. आणि हे वाचल्या उपरांत एक अजाप दिसलें की केदो ध्यास, केदो हावेस, केदी मोग ह्या लोकांकडे आसा जातून एखाद्या नाटकाचे 25,000 प्रयोग जातात. आणि ताका लागून कोंकणी सारखे भाशेक आमकां एके तरेची उर्बा दिवपी ह्यो गजाली आसा. आमी अशें कित्याक करूंक शकचे ना? आमचे कडेन अशे तरेचे शेकड्यांनी हजारांनी प्रयोग जावपी नाट्यकृती, साहित्यकृती कित्याक जावंक शकना? आणि ताचो तर विचार करूंक गेले जाल्यार आमकां आमचे बीन कांय मनीस सोदचे पडटले, आमची परंपरा सोदची पडटली. म्हणटकूच आमचे कडेन जशी संगीतान कांय घराणी आसात भारतांत, जशी दिल्लीचे तमरस खान, आग्राचे उस्ताद फैयाज खान, पतियाळाचे अली बख्श, कोल्हापूरचे अल्लादिया खान, रामपूरचे मुस्ताक हुसेन अशी जी घराणी आसात जी संगीताच्या मळार संगीताची घराणी म्हणून वळखतात, तशी तरेची आमचे कडेन कोंकणीची घराणी आसात हाची जाण आमी दवरपाक जाय आणि त्या नदरेंतल्यान ते काम करपाक जाय. आमची घराणी खंयची कोंकणीची? म्हाका पडिल्ले, म्हाका दिशिल्ली घराणी ती अशी: तालगाद, भोवभाशीक, व्यासंगी, कोशकार, प्रचंड ज्ञान आशिल्लो, संवसारभर भोविल्लो गोंयकार मनीस. हे कोंकणीचे एक घराणे. मॉसिनोर सेबेस्तियान रुदॉल्फ तालगाद जाका आमी वळखतात, कोशकार, व्याकरणकार, जाणे संस्कृतांतले नलदमयन नाटक पयले खेप पुर्तुगीज भाशेन अणकारीत केले. कदाचित तो पयलो असो भारतीय आसतलो जाणे की संस्कृतांतले नाटक एखाद्या परके भाशेन अणकारीत केले, म्हणजे अनुवादीत केले. आणि पुर्तुगीज भाशेतले कदाचित हे पयलें आसूं येता. एक येद्या व्हडल्या प्रतिभेचो हो म्हणजे संस्कृत, सिंहली, तामील, मलयाळम, कन्नड, इटालियन कितल्यो देशी आणि विदेशी भाषांचो जाणकार आशिल्लो. आणीक जाणी आपल्या आयुष्याच्या अखेरी मेरेन म्हणजे आपले दोनूय पाय गोड्यामुता खातीर किंवा साखरीक, ताका आमी डायबेटीक म्हणटा आयचे भाशेन, कापल्या उपरांत सुद्धा 22तली 12 पुस्तकां ग्रंथ तेजे त्या अपंकुळ अवस्थेन तांणी निर्माण केले. म्हणजे दुसरे दीस जेन्ना ते भायर पडले त्याच्या आदले दीस सुद्धा तांणी आपल्या ओपारीचे प्रूफ रिडिंग केल्ले. इतलो व्यसंग, इतलो ध्यास घेतिल्ले हे घराणे जे आसा ते घराणे आमकां उर्बादायी ठरता. दुसरे घराणे जे म्हाका दिसता जे म्हज्या हातूंतल्यान ते शणै गोंयबाब हांचे घराणे. शणै गोंयबाबाच्या वज्रलिखणींतल्यान ही कार्यावळ तुमी सुरू केली, वर्सभर जाले. आणीक आयज 1 वर्साची जेन्ना तुमी ही कार्यावळ आखता तेन्ना वदळ सोनियाबाईन म्हटले तशें की म्हजे बीन अशे तरेचे समिक्षेचे ल्हानशें पुस्तक आसा तें सादारण शणै गोंयबाबाच्या
गांवांतलो आशिल्ल्या कारणान शनैगांवाच्या म्हालांतले आशिल्ल्या कारणान म्हाका हो एक खीण आयचो दीस खूब आनंदाचो कसो दिसता म्हाका. ते वज्रघात नांवाचें पुस्तक हांवें समिक्षेचेर बरयल्लें आसा पळय तें. प्रचंड त्याग, कश्ट, ध्यास, संशोधन कितें ना अशें आमी म्हणूंक शकना. म्हणजे 9 वर्सां तप करून तांणी ग्रंथालयां उस्तून गांवांनी भोंवून गांवांच्यो भासो बोलयो समजून जो एक प्रचंड स्वाभिमान आमच्या दोळ्या मुखार दवरलो, कोंकणी मुखार दवरलो, तो स्वाभिमानी पुरुश म्हळ्यार शणै गोंयबाबाचें घराणें आसा. तिसरें घराणें आमकां दिसता तें रवींद्र केळेकराचें घराणें, जे पिरवळचें. म्हणजे दालगाद आमचो आसगांवचो, शणै गोंयबाब दिवचलचो, रवींद्र केळेकार पिरवळचो, ह्या पिरवळच्या घराण्या कडेन जी ग्रंथ संपदा भरलेली आसा, म्हाका तर याद जाता की कॉलेजीच्या प्रोजेक्ट पेपरांचो पयलो जी प्रक्रिया जाली तो पयलोच आमी प्रोजेक्ट रवींद्रबाब केळेकाराचेर केल्लो आमच्या कॉलेजच्या भुरग्यांनी. जवळ जवळ म्हयनोभर आमची सगळीं भुरगीं तांगेर बसून जेवपाक खावपाक दीस भर बसून आमी थंयसर काम केल्लें. तो एक आनंद सुवाळो आशिल्लो. आनी जी ग्रंथ संपदा आनी जे तत्वज्ञान, ज्ञानपीठ मेळोवपा सारकी भाशा म्हणून कोंकणीचो आमी अभिमान धरतात, त्या घराण्या कडेन आमी पळोवपाक जाय, तें घराणें आमी मुखार व्हरपाक जाय. ते आमचे प्रियोळकार रवींद्रबाब केळेकार. आनी मागीर वळवय येवया पुंडलीक नायकाचें द स्कूल ऑफ ड्रामा, नंदकुमार कामतीन म्हटलां तेका. पुंडलीक नायकान एक आपलो स्कूल ऑफ ड्रामा तयार केलो कोंकणीच्या मळार, आनी त्या स्कूल ऑफ ड्रामाचे आयज केदें व्हडलें विस्तार जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. पुंडलीक नायकाचें घर, पुंडलीक नायकाची संपत्ती जी अक्षर रुपान आसा, आनी पुंडलीक नायकाचें अक्षर सुद्धा जें आसा, हस्तलिखीत सुद्धा जें आसा, तें ताजें एक मोठ्ठें संग्रहालय जशें पयल्या दोगांचें आमी करूंक जाय तशें बीन पुंडलीक नायकाचें एक घराणें म्हणून आमी जपपाची गरज आसा. ताजे उपरांत म्हज्या दोळ्या मुखार जी दिश्टी पडटा तें आनी एक म्हत्वाचें घराणें म्हळ्यार माधवी सरदेसाय. माधवी सरदेसाय ह्यो प्रचंड स्वाभिमानी आशिल्ल्यो कोंकणीच्यो, पूण सायंटिफीक स्वाभिमान जाका आमी म्हणटा असो स्वाभिमान, बेठोच उखलापन आशिल्लो. माधवीची कितलीशींच पुस्तकां कोणा कडेन शिपडल्यात, कोणा कडेन आसत घडये, कोणा कडेन दवरल्यात आसत, कोणी मागून घेतल्यात विद्यार्थ्यांनी, ती सगळीं तांची पुस्तकां, सगळी ग्रंथ संपदा तांच्या कितां सकट त्या घराण्यान सांबाळ दवरपाची गरज आसा. आनी खरांत एक घराणें आसा तें म्हळ्यार आमच्या चिमलाचे नागेश करमली. तांच्या घराक केन्नाय जर भेट दियात की पुस्तकांच्या सहवासान जगपी मनीस आनी भाशीक सहवासान जगपी मनीस, स्वातंत्र्याच्या पर्वातलो एक महत्वाचो शिदार, अशी कांय घराणी जी राखण करप, ही घराण्यांची एक इमेज तयार करप. संगीताच्या क्षणान भारताची संगीताची घराणी आसा तशी गोंयांतली ही कोंकणीतली घराणी. गोंया भायल्या प्रदेशांचो उल्लेख हांगासर मुद्दम टाळटा, कारण म्हाज्या अभ्यासाचो आवड हांवें घेवूं नाशिल्लो. आसूं येता घडये ताचो बीन आमी सोद घेवया. पूण ह्या सगळ्या घराण्यांच्या म्हालवजाचेर गोंयांत, गोंयच्या समाज मनाचेर, गोंयच्या राजकारणाचेर, गोंयच्या साहित्याचेरूय प्रभाव घालपी व्यक्तिमत्व आमचे कडेन त्या वाचनाच्या संदर्भात म्हाका खूब म्हत्वाचो दिसता. तातूंतलें एक व्यक्तिमत्व म्हळ्यार विष्णू सुर्या वाघ, आनी दुसरें व्यक्तिमत्व जें म्हाका दिसता तें चळवळीच्या नदरेंतल्यान बाय व्हिक्टोरिया फर्नांडीस. म्हणजे नंदकुमार कामत हांणी व्हिक्टोरिया बाय गेल्या उपरांत जी त्यांच्या दोळ्यांतल्यान दुखां आयिल्ली जी प्रतिक्रिया पळयल्या उपरांत हें घराणें आमी सांबाळपाची गरज आसा हें म्हाका जाणवलें. कोंकणी वाचन विश्व संपूर्ण वर्सभर जी कार्यावळ करता, त्या कार्यावळीन ह्या घराण्यांचो आस्पाव फाटीफुडें जातलो, वेगळ्या माध्यमांतल्यान जातलो, आनी तातूंतली 4 तरी घराणी आमी सांबाळून दवरतले अशें आमी समजुया, आनी त्या नदरेन आमी काम करुया. म्हणटकूच एकंदरीत वाचन विश्वाच्या संदर्भात कितें वाचचें, कशें वाचचें, कितलें वाचचें, हे सगळे वेगवेगळे विशय आसा. हांव जे बारीकशें कितें आनीक उलोवपाचो आसा तो फक्त आतां मेरेन हांवें कितें वाचलां आनी कितें हांवें संचीत नोंद करून दवरलां, कितें म्हाका याद जाता त्या संदर्भात गजाली तुमचे कडेन करप. खरो म्हळ्यार
आंतरराष्ट्रीय साक्षर दीस आणि आंतरराष्ट्रीय पुस्तक दीस हो आपलं शेक्सपियराच्या नावान 23 एप्रिल हो युनेस्कोन मानून घेतिल्लो आसा, युएनओन मानून घेतिल्लो आसा 1995 वर्सा. म्हणटकूच आंतरराष्ट्रीय पुस्तकांचेर आमी साक्षरता दिसाच्या निमतान भाष्य करता आणि मुळाक वता अशें हांव समजता. आणि त्या नदरेंतल्यान जे लेखक कलावंत म्हणून आणि एक ध्यास घेतिल्लो कोंकणी मनीस म्हणून आणि आयच्या समकालीन गोंयच्या भारताच्या सामाजिक राजकीय बौद्धीक आव्हानाच्या नदरेंतल्यान वाचक म्हणून आमची भूमिका कशी आसपाक जाय ह्याच्या विशीं थोडेशें बारीकशें उलोवप हांव सोदतां. आमी राहुल संस्कृतायन हे नाव आयकून जाणा आसतले. केदार पांडे नांवाचो मनीस जो 19व्या शेंकड्यान जल्मल्लो, अदमगडचो शेतकरी कुटुंबातलो मनीस आशिल्लो आणि वयाच्या सादारण 9व्या वर्सा तो घरांतल्यान भायर सरलो आणि 14व्या वर्सा तो परत आयलो. 14 वर्सा घरा आयलो आणि परत गेलो. मागीर परतून 17व्या वर्सा घरा आयलो आणि मागीर तो गेलोच. खंय गेलो? बनारस, हरिद्वार, गंगोत्री, जमुनोत्री. ताणें इस्लाम वाचलें, इस्लामाचेर बरयलें, दर्शन तत्वज्ञानाचेर 850 पानांचो ग्रंथ केलो. तिनूय धर्मांचेर तुलनात्मक अभ्यास केलो. मागीर तो मार्क्सवादी जालो. ताणें सुमार आपल्या जिवितांत 72 पुस्तकां बरयलीं. ललितेचेर ताची 55 पुस्तकां. तातूंत प्रवास वर्णना, कादंबऱ्यो, चरित्रां. आनी तिबेटाक 3 फावटी गेलो. 600 परस चड पोथयो वचून वाचल्यो, सोदून काडल्यो आणि खेचरांच्या फाटीर घालून ताणें त्यो भारतांत हाडल्यो. आनी ते दुर्मीळ अशे ग्रंथ जे आसा तातूंतली कांय चित्रां हाडलीं. ही सगळी संपत्ती जी आसा, अक्षर संपत्ती, चित्र संपत्ती पाटणाच्या वस्तू संग्रहालयांत आमकां पळोवपाक मेळटा. सादारण 73 वर्साची अर्थपूर्ण असो जिवीत घेवपा सारको ताचो एक हे म्हणजे संपूर्ण साहित्याचो आपल्या परंपरेचो ध्यास घेवप आणि ती परंपरा सांबाळून म्हणून पुस्तकां आसतात. जशी आमचे कडेन कोणती आपली महाराष्ट्रांतली अशा परिस्थितीन एका गांवांत दुष्काळाच्या गांवांत जंय कांय पिकां नासले अशा गांवांत वचून तिणी आपली एक सीड बँक सुरू केली. म्हणजे आपल्या कुळारांतल्यान कितें हाडलें तर बियो हाडलेल्यो, त्यो बियांची साठवण केली आणि पारंपारीक बियांची साठवण करून तांणी गांव वसयलो. कळ्ळें? आणि जशें साहित्याचे बीज जशें आसता पळय तशेंच हें म्हणजे हे मनीसूच म्हणजे एक तरेचें पुस्तक. रघुनाथराव माशेलकार तिच्या गांवांत गेलो, अकोल्या हितून रावता कुंभारणे गांवांत अहमदनगर, आणि थंयसर ताणें सगळें समजून घेवन तिका ताणें सीड बँक हें ताणें नांव दिलें. दुसरी आमचे कडेन अशी पुस्तक बाई जाका आमी म्हणू सटूबाई खरात हे महाराष्ट्राची मुद्दम हांव क्रॉस खातीर मुद्दम दिता उदाहरणां. आंबेडकरी गितां जातीयतेचो अंत करपा खातीर एक घेवन बहुत आसतात. वेगवेगळे आतां आमचे कडेन प्रवचनकार बीन आसा. ही अशी बालगी ध्यास घेवन आपले करतात. आमचे कोणी कडेन अशे ध्यास आशिल्ले लोक आसात की एक ध्यास घेतलो फाटल्यानूच. आणि खास करून म्हाका आतां तरणाट्या मदीं युवकां मदीं हो ध्यास मोठ्या प्रमाणान दिश्टी पडटा. फक्त ताका एक तरेची शिस्तीची आनीक समन्वयाची जर आनीक जोड मेळत जाल्यार आमकां ताजो कोंकणी फायदो जातलो. आमचे कडेन न्ही जयंत कायकिनी नांवाचो एक लेखक आसा जो कानडी लेखक पूण कोंकणी मनीस. ताका आमी युवा साहित्य संमेलनाक मुखेल उद्घाटक म्हणून हाडिल्लो उलोवपा खातीर. आणि तो आयलो दिवचलचे युवा साहित्य संमेलन, कोंकणी युवा साहित्य संमेलन जाल्लें आणि थंयसर ताणें कांय गजाली सांगिल्ल्यो, सुंदरूच गजाली सांगिल्ल्यो. मागीर तो संवाद जालो.
तातूंत एक त्यांनी म्हाका गजाल सांगिल्ली, आमी आयकल्ली त्या वेळार नोंद करून दवरिल्ली की एक कुड्डो मनीस सदींच सकाळी आनी सांजवेळ आनी ताका एक एकंपनी दिवपी एक मनीस आसतालो आनी थंयसर पावतकूच तो गाणे गातालो, म्हणजे लोकगीत गातालो. आनी दोनूय वेळार ताका थंयसर ताजो जो एकंपनिस्ट आसा पळय तो सुर्योदय आनी सुर्यास्त ह्या दोनूय वेळार तो ताका सांगात दितालो. हो मनीस ताका कुड्डो मनीस ताका विचारतालो जालो वेळ काय म्हणून, म्हणजे सुर्योदय जालो वेळ काय म्हणून. तर हय म्हटल्यार काय तो गाणे म्हणटालो. तसोच मागीर आमोरेच्या वेळार सुर्यास्त जातकूच जालो वेळ अशें म्हणटकूच मागीर म्हणजे विश्वास केदो की सुर्यास्त किंवा सुर्योदय हांव करूंक शकना, पूण कोण तरी म्हाका सुर्योदय जाल फुडें गाणे म्हणप, म्हणजे जाका आमी विश्वासान जाचे आमी खानास्त अशे थोडेच मनीस ह्या संवसारांत हे तांचे ते त्या वेळार भाशण आशिल्लें आनी सुंदरूच अशे तरेचे भाशण त्या वेळार खूब उदाहरणां ताणें दिल्लीं आनी बारीक बारीक उदाहरणां दिल्लीं. म्हणजे तो आपले ल्हान चल्याचें उदाहरण दितालो आनी ताच्या वेळार कॉयन बॉक्सांनी आमी ₹1 घालून आमी फोन करताले. त्या वेळार जालो किंवा जालो आनी पयशे उरताले चलो जो आशिल्लो तो आशिल्लो. त्या वेळार तेणी त्या बापायक विचारलें देवा कडेन उलयता काय कितें डायरेक्ट फोनाचेर कॉयन बॉक्स ताका म्हणून. भुरग्यांची कल्पना पळयात कश्यो आसतात त्यो. आनी त्या नदरेंतल्यान ताच्यो ज्यो बारीक बारीक काणयो ज्यो आसात त्यो सांगिल्ल्यो काणयो वाचल्यो कशें दिसताल्यो. तातूंतल्या एक काणयेन तर म्हाका एका नाटकाचेच बीज मेळ्ळें. ते काणी अशी आशिल्ली की मुंबय दादर पुलार एक मनीस एक फीट येवन पडटा आनी लोक जमतात आनी त्या मनशाच्या बॉल्सान एक कागदाचो कुडको मेळटा, ल्हान एकूच कागदाचो कुडको, आनी तेजेर कसले तरी ग्राफ काडल्या, म्हणजे एक गोळ कशी काडल्या कांयच नासता. त्या एका ल्हानशा चित्रा वयल्यान केदो व्हडलो बोवाळ लोकां मदीं दुबाव किंवा आतंकवादी आसतलो, स्लीपर सेल आसतलो आनी कोण आसतलो, आनी पुलीस आपयतात आनी मागीर ताका तो मातशें शुद्धीर येता आनी पुलीस आपयता, ताका धरता, मागीर आपलो आतंकवादी येता ते हें करतात आनी मागीर जेन्ना पुलीस स्टेशनार व्हरता ताका तेन्ना तो सांगता की ह्या चित्रान म्हज्या ल्हान भुरग्यान आपल्या पांयाचें जोक अशें पेनान काडून दिल्लें की म्हाका ह्या जोकाचें जोतें हाड म्हणून, आनी तें हाडपा खातीर मजुरी करपा खातीर म्हणून आपलो फीट येवन पडलेलो. अशी वाचप आसता आनी हें किंवा अशें जिवंत मनीस वाचप अशें म्हणटात. रिडींग मायंड म्हणून बद्दल आनी हें सगळें करता आसतना रविंद्रनाथ टागोरान सांगला तशें मायंड इज विदाउट फियर अँड एक हांगासर खूब म्हत्व आसता. कारण ही जेन्ना कविता जेन्ना तेन्ना बरयल्ली तेन्ना ब्रिटीश सरकारान हे कवितेचेर कांय आक्षेप घेवंक नाशिल्लो, पूण इंदिरा गांधीन जेन्ना एमर्जन्सी लायली तेन्ना ते कवितेचेर आक्षेप घेतलो की तूं हे करता म्हणून त्रासदायक कविता करता म्हणून. त्या वेळार सुद्दां एमर्जन्सीचेर एक समिती तयार केल्ली की आतां कसली फिल्मां दाखोवची, म्हणजे आमचे भाशेन पेड न्यूज म्हणटात पळय अशे तरेच्या पद्दतीची त्या वेळार एमर्जन्सी टायमार गळचेपी जातली. स्वातंत्र्याचो जो गळो घोट पळय तें त्या वेळार जातालें आनी प्रत्येक वेळार आमचे कलावंत, आमचे लेखक, आमचे साहित्यीक आनी आमचे प्रतिभावंत हे आवाज करून भायर सरल्यात. हो आवाज कोंकणी वाचकांकूय येवपाक जाय. जळी आतां कोंकणी भाशेचेर, साहित्याचेर, कोंकणी अस्मितायेचेर जेन्ना आगळीक जाता
तो फक्त पत्रकार परिषद किंवा निषेध करून व्यक्त करपाचो विषय न्हय, तर जे जे आमकां मेळना, जे जे संविधानान मेळना ते अधिकारान आनी हक्कान जिखोवन घेवप, झगडून घेवप, मेजार मुठी मारून घेवप ही आमची रायटर्स परंपरा ह्याच्या संदर्भानूय आमकां मुखार व्हरची पडटली. आणि ती व्हरता आसतना स्वाभिमान हो महत्वाचो. म्हणटकूच म्हाका एक साधना ह्या साने गुरुजीच्या विचारधारे कडेन संबंधीत आशिल्ल्या एका अंकान एका कार्यावळींत एक कवी आपली कविता सादर करतालो. तो म्हणटालो की मरा हुआ आदमी बोल नहीं सकता, मरा हुआ आदमी सोच नहीं सकता, जो बोलते नहीं, जो सोचते नहीं, वो मरे हुए हैं. कलाकार कारण एकाकी असता, लेखक एकाकी असता आणि वाचकूय हो एक लेखक असता. आणि त्या नदरेंतल्यान वाचक जितलो ऍक्टिव्ह तितलो लेखकाक तितलो सन्मान. आणि त्या नदरेंतल्यान आमच्या साहित्याचें वाचन आमी कसलें करचें, आमच्या साहित्याचेर भाशेचेर जाल्ल्या अपमानाचे आमी जाणीव कशी करून दिवची, आनीक ते आमचे हक्क कशे मेळोवन घेवचे हो बीन वाचपाचोच एक भाग आसा. म्हणटकूच यू शूड बी सिलेक्टीव इन वॉट यू आर रिडींग, वॉट यू आर लिसनींग आनी वॉट यू आर टॉकिंग. आमी कितें उलयता हेच्या विशीं आमकां आमच्यो प्रायोरिटीज ठरोवच्यो पडटल्यो. आनी कोंकणी सारक्या कारण आयच्या एकंदरीत भारताच्या अस्वस्थ करपी आयच्या समकालीन अवस्थेन आमी कितें वाचचें आनी आमी कितें आयकचें हे पयलींच ठरोवपी एक वेवस्था तयार जाता काय कितें अशे तरेचो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो एक भंय आमच्या दोळ्या मुखार, आमच्या नदरे मुखार दिसूंक लागला. आणि तोच भंय अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक भाशणाच्या निमतान सहलाकूय जालो. तिकाय बीन मागीर ऐन त्या वेळार तूं येवं नाका म्हणून सांगचें पडलें आयोजकांक. हें कितें जावपाक लागलां काय कितें? आमी सगळे सत्ता आनी सोयीच्या हातून आमचो स्वाभिमान घाणाक दवरपाक लागले काय कितें? आनी अशा अवस्थेन जर आमी फक्त जर गुडी तितलेंच वाचूंक लागले आनी आमकां आनीकूय कितें आमकां वाचचें आसा जाल्यार स्वाभिमानाचें साहित्य वाचचें. आनी त्या स्वाभिमानाच्या साहित्याक निश्ठेची जोड आसपाक जाय, विचारांची जोड आसपाक जाय. आमचे गिरीश कर्नाड हे मूळ कोंकणी मनीस, तांणी ही एका मराठी साहित्य संमेलनाच्या एका संदर्भात एक सुंदर एक काणी सांगिल्ली. ती चार्ली चॅपलिनाच्या फिल्माचेर आदारिल्ली आशिल्ली. ती म्हाका याद जाता, मागीर सांगता तुमकां याद परतून रिकलेक्ट जालें. पूण ताचो जो सार असो आशिल्लो की हिटलराक प्रत्येक गजालीन दुबाव येतालो. संस्कृती ह्या उतराचोच ताका दुबाव येतालो. आनी संस्कृती आनी अस्मिताय म्हटले काय तो चवतायतालो. आनी ताका ती संस्कृती हे म्हणजे ताजो वीक पॉयंट आशिल्लो. आनी ताज्या खातीर तांणी जो नरसंहार केलो त्या नरसंहाराचेर आदारीत तांणी एक सुंदर अशी एक चार्ली चॅपलिनाच्या त्या फिल्मान काणी आसा. मराठीतलो एक सुंदर बरो एक प्रतिभावंत लेखक जालो किरण नगरकर म्हणून. तांणी आपल्या लोकसत्तेच्या एका अंकान एक मुलाखत दिल्ली आनी तो म्हणटालो की जो समाज व्यक्त करिना, जो समाज अन्यायाच्या आड कांयच करिना, जो समाज फक्त सोंसता तो समाज बेगीन ना नपयत जाल्लो बरो म्हणून. नाच जाल्लो बरो, तो काबार जाल्लो बरो, कसलीच गरज ना. हो समाज आमकां खंयच मुखार व्हरूंक शकचो ना. साहित्यांतल्यान हें आमकां दिसपाक जाय. कारण सामाजीक प्रश्नांचेर विचार करपाक आमचे कडेन वेळ ना. ही जर खरी आमची जर अडचण आसा, असो वेळ नासलेलो समाज बेगिनात बेगीन काबार जावचो, संपून जावचो अशी ताची इच्छा आसा. आमचे सगळ्यांचें वाचन थांबलां अशें तो म्हणटा. मागीर आमचो इतिहास, जसो हांव पयर तमस कादंबरी वाचतालो, तितून एक वाक्य आसा की तांकां इतिहास आसा हें तांकां खबरूच ना, ते फक्त जगतात म्हणून. कोंकणीकूय आमकां एक इतिहास आसा. इतिहास वेगवेगळो शोशणाचो आसा आनी कसलो आसा, खूब तरेचो आसा. हो तर आमी इतिहास जर विसरले आनी सगळें गुडीत जर वाचपाक लागले जाल्यार हो समाज मुखार कांय करूंक शकचो ना. ही खंत. आतां वाचता ही बरी गजाल, तातूंतल्यान मुखावयलें कितें वाचप, कसो रिएक्ट करप, समाज कसो नवो तयार करप. किरण नगरकरान आपूण स्पश्टपणान सांगलां, तो मराठीच्या संदर्भात सांगत किंवा देशाच्या संदर्भात सांगत,
म्हणून तो म्हणटा की असो समाज बेगीतल्या बेगीन काबार जावचो कारण ताचें वाचन सोंपलां असो. मागीर ताचो इतिहास मेलो अशें तो म्हणटा. मागीर इतिहास जेन्ना आमी काबार करतात, इतिहास जेन्ना आमी विसरतात, मागीर आमी तर्कहीन, मागीर मुद्दे नाशिल्ले आनी व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमांतल्यान फॉरवर्ड केल्ले विचार आमी मागतात आनी हेच खरें अशें म्हणपाची आमची एक वृत्ती तयार जाता. पयर एका विशिश्ट एका पार्टीचें महाअधिवेशन खंय तरी जालें डिजिटल माध्यमांच्या संदर्भात आनी थंयसर मार्गदर्शन करपी एका मोठ्या राजकीय व्यक्त्यान सांगलें की आमचे कडेन 50 लाख व्हॉट्सएप ग्रुप आसा आणि हे सगळे 50 लाख व्हॉट्सएप ग्रुप आमचो प्रसार प्रचार आनी करतात म्हणून. हांव विशिश्ट पार्टीचें नांव घेना पूण फटींग उलोवन आपले तेच सत्य मांडपी आनी ते सत्य आमचेर जर बिंबोवन आमी त्या व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटीचे स्टुडंट जाले ब्लायंड स्टुडंट जाल्यार आमी ब्लायंड वोटर्सूच जातले. तेन्ना आमी कितें वाचचें आनी कशें वाचचें आनी त्या टायमार कशें आमी फायटर जावचें ही जर आमची परंपरा जर आमी विसरले कळ्ळें जाल्यार आमची गत कशी जातली ती चार्ली चॅपलिनाच्या ती काणये संदर्भात जातली. ती काणी अशी आसा की एका राजकीय कैद्याक मरणाची ख्यास्त जाल्ली आसता आनी त्याच्या वधा खातीर ताका मारपा खातीर गोळीबार करपी जे पथक आसता पळय ते पथक सगळे रेडी आसता, उबे आसता सारखे एकदम रेडी सामके कळ्ळें ना. आनीक त्या पथकान सुमार 10 जाण लोक आसले, 10 जाणांनी आर्मां धरलेली आनी 10 जाणांच्यो गुळयो ताका मारपाच्यो आसता. हेतू असो आसा की ते 10 जाणांनी गुळी मारल्या उपरांत कोणाचेर एकट्याचेर पाता घेवचे ना की म्हाजी गुळयेन तो मेलो म्हणून अशी त्याची भावना असली कळ्ळें. पूण तातूंत एक थोडोसो एक वे आवट आसली ते हितून की जर तर ताका आतां ख्यास्त जावपाचे आहा ताणें जर अपील केलें जाल्यार ताजेर जर उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी जर ताका माफी केली जाल्यार ताका त्या वेळार सोडोवपाचें आसता आनी त्या खातीर शिक्षेच्या तहकुबीची अशी ताका एक आशा आशिल्ली ताचेर अपराध बेश्टोच हें केल्लो पळय तो आळ घातिल्लो पळय तो आनी ताका लागून सगळे जाण हे 10 जाण बंदूकधारी आर्मां घेवन ताच्या मुखार थंय रावल्यात आनी मुख्य अधिकारी जो आसा पळय तो हुकूम दिवपाक रावला. वेळ जायत आयला की ताका अमक्या टायमार गोळी घालून गुळयो घालून ताका मारपाचो कळ्ळें. पूण निरोप येवंक ना अजून मेसेज येवंक ना आनी नेमिल्ल्या त्या वेळाचेर जर मेसेज येवंक ना जाल्यार तो त्या वेळार शूट हो इतलो हें आसता थंयसर म्हणजे सगळे तयार आसा आनीक मेसेज येना, यंत्रणा पावना म्हणटकूच अधिकाऱ्यान सगळ्यांनी रेडी रावले सांगले की नेम धरात म्हणून रेडी गेट सेट गो म्हणटा पळय तशें रेडी रावले आनी सगळे 10 जाण यांत्रीक पद्दतीन सगळ्यांनी आर्मां ताच्या तोंडा मुखार हाजे धरली देहा मुखार धरली आनी अकस्मात एक मनीस ताका येता आसतना पयसून दिसलो की हो निरोप घेवन येता कदाचित घडये ती ताका शिक्षेंतल्यान माफ मेळोवपा खातीर आनी तो तसोच निरोप आसलो. त्या मनशाक पळयना फुडें जो अधिकारी आसलो तितलो आनंदीत जालो आनी त्या आनंदान तेणी सांगलें रावात म्हणून. रावात ह्या उतराचो अर्थ लक्षांत घेनासतना किंवा ही जी मानसिकता आसली की नेक्स्ट विल बी शूट ही मानसिकता आसली त्या मानसिकतेतून रावात हो शब्द थंयसर आयकनासतना 10 जाणांनी गुळयो मारल्यो आनी तो मनीस थंयसर मरता आनी तो संदेश आयिल्लो आसता की ताका माफी दिल्ली. आमची परिस्थिती आयज अशीच जाल्ली आसा. आमी कसली आर्मां घेवन रावल्यात, आमी कितें आयकुपाक रावल्यात कळ्ळें आनी आमी कितें करपाक रावल्यात हाचें भान लेखकांक आसपाक जाय, वाचकांक आसपाक जाय आनी समाजाक आसपाक जाय. तोच समाज समृद्ध समाज म्हणून जगपाक पात्र ठरतलो कळ्ळें. आनी ताका लागून आमचें साहित्य वाचतासतना आमी भोवभाशीक अशें वर्सटायल क्रॉस रिडींग सगळे तरेचे साहित्य वाचप मानव पुरस्कार करपी भारतीय संविधानाचो पुरस्कार करपी आनी आमच्या मनीसपणाक जपपी सहजिवनाचे आनी सहअस्तित्वाचे नातें जपून दवरपी साहित्य आमचे कडेन आसपाक जाय. तें आमी वाचपाक जाय. तें वाचता आसतना क्रॉस रिडींग करता आसतना आपल्या भाशेचोय तितलोच अभिमान दवरपाक जाय. तो फक्त कोंकणीच मनीस दवरूंक शकता. म्हणजे गोंयांच्या बाबतींत कोंकणीच मनीस दवरूंक शकता आनी गोंयांत जे गोंयकार रावतात ते कोंकणी सगळे म्हणटकूच रघुनाथराव माशेलकरान गोंयचे विजन 2035 तयार करता आसतना एका कार्यावळीन म्हटलें इट्स अ हाय टायम दॅट दोज हू आर सेटल्ड इन गोवा फॉर लास्ट 35 to 40 years or maybe for 50 years
दे हॅव टू नोटिफाय देअर लँग्वेज ॲज अ कोंकणी ड्युरिंग द सेन्सस टाइम म्हणून. तो म्हणटा की आपली भास तुम्ही कोंकणी म्हणून. आणि त्या नदरेंतल्यान जे आमचे कडेन बिलां येतात, ज्या बिलांचेर चर्चा जातात, उदय बाबान तांकां बरें पाचार दिलें, पण त्या नदरेंतल्यान ह्या भुमीचो, ह्या भुमीपुत्रांचो आणि हे भाशेचो अभिमान बाळगप खूप महत्वाचे. नाजाल्यार आमची गत सिंधी भाशेक जातली. सिंधी भाषा आसा पूण प्रांत ना. प्रांत आणि भास आणि अस्मिताय ते टिकून दवरतले साहित्य, मनीस आणि भूगोल आणि इतिहास महत्वाचो आसा. आणि त्या नदरेंतल्यान भाशेचो स्वाभिमान महत्वाचो. आणि हो स्वाभिमानाची एक ल्हानशी गजाल तुमकां सांगता. ही गजालूय महाराष्ट्रांत घडलेली. मिरज तालुक्यांत बेडक गांव नांवाचो गांव आसा. शिवाजी जाधव नांवाच्या एका मनशान आपल्या चलयेच्या रिसेप्शनाच्या, लग्नाच्या रिसेप्शनाच्या वेळार मराठींतल्यान उलयलो म्हणून न्हवरेकारांनी जे भटकी गोसावी समाजातले लोक असले पळय त्यांच्यानी विरोध केलो. तेंच्यान सांगलें की आमची बोली आसतना तूं मराठींतल्यान उलयलो म्हणून कितें, हें महाराष्ट्रांतल्या गजाल. प्रकरण इतल्याचेर थांबलें ना. प्रकरण गेलें पुलीस स्टेशनार, कंप्लेंट केली की व्हंकलेचो बापूय मराठींतल्यान उलयलो आमकां मान्य ना. व्हंकलेक सोडून दिली, जात पंचायत जाली, कंपेन्सेशन दिवचें पडलें, खूब खूब कितें तरी जालें. म्हणटकूच हें एकाद्रो स्वाभिमान आशिल्लो, निरक्षर आशिल्लो सुद्धा मनीस आपल्या भाशेचो स्वाभिमान व्यक्त करता. लग्नाच्या संबंधाचेर वचूं नाका, भाशेच्या अस्मितायेच्या स्वाभिमानाचेर चलात आणि तातूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटलें की दर एक भास, दर एक बोली सांबाळून दवरपाक जाय. दिल्लीन गेल्ले कडेन म्हाका डॉक्टर रमणिका गुप्ता नांवाची एक जाणटेली बायल मनीस मेळिल्ली, जी भारतांतल्या बोलयांचेर काम करताली, बोलयांचें संवर्धन करपा खातीर काम करताली. भायर पडली फाटल्या दिसा. ती युद्धरथ आदमी नांवाचें एक मासीक चलयता हिंदींतल्यान. तिणी एक गजाल सांगली की अंदमान आनी निकोबाराक आपूण गेल्ले कडेन एक विशिश्ट बोली उलोवपी एकूच बायल उरिल्ली म्हणून, एकूच बायल उरिल्ली. ती बायल आपल्या फुड्यान मरतना आपूण पळयली, तिच्या वांगडा बोली गेली, केदी व्हडली समृद्धी गेली म्हणून. आनी तेद्या वेळार तिच्या दोळ्यान डॉक्टर रमणिका गुप्ताच्या दोळ्यांतल्यान जे दुख्ख दिसलें, त्या दुख्खांतल्यान एक हुस्को जाणवलो की आमी आमच्यो बोलयो, आमच्या बोलयांतलें साहित्य, सगळ्या बोलयांचो सन्मान आणि प्रमाण लेखनाची पद्दत हें जर शिस्तबद्ध रितीन जर आपणायलें जाल्यार टायम्स ऑफ इंडियान जो हुस्को व्यक्त केला की आनी जे वास्तव सांगला की फाटल्या 50 वर्सांत आमी 220 भासो वगडायल्यो. कळ्ळें? आमकां कोंकणी भास वगडावपाची ना, आमकां ती सांबाळपाची आसा. आणि त्या नदरेंतल्यान आमची पुस्तकां अशी येवपाक जाय, आमचें साहित्य रीच जेका म्हणटा पळय, सगळ्या अर्थान समृद्ध येवपाक जाय. आणि तें समृद्ध साहित्य कोंकणी समृद्ध करतले हातून मात्तूय दुबाव ना. आमचें वाचन विश्व वाडयता आसतना म्हाका बारीकशें एक ल्हानशी सुचोवणी अशी करूनची दिसता. पळयात तुमकां कशें दिसता जाल्यार की आतां पर्यंत आमी कोंकणींतल्या पुस्तकांचेर खुबशें केलां. आतां एक विशय घेवन अणकारीत पुस्तकां, फक्त अणकारीत जाल्ली कोंकणीतली पुस्तक, कोंकणीन आयिल्ली वेगळ्या भाशेंतली पुस्तकां, ताजेर जावचें. कोंकणींतल्यान हेर भाशांत गेल्ली अणकारीत जाल्ली पुस्तकां, ताजेर आमी घेवचें काय कितें. कारण हांव तेन्ना फाटल्या दिसांनी जयंत नारळीकराचें आत्मकथनात्मक पुस्तक वाचतालो, 4 नगरातील माझे विश्व म्हणून 550-600 पानांचें पुस्तक आसा. त्या पुस्तकान इतले सुंदर सुंदर, म्हणजे तो सायंटिस्ट आसा, विज्ञान लेखक आसा, प्रचंड बुद्धिमत्ता आशिल्लो मनीस, पूण इतलें सुंदर पुस्तक बरयलां. ओदर मॅडमीन पु ल देशपांडेचो उल्लेख केला, त्या पुस्तकानूय पु ल देशपांडेचो उल्लेख आसा. आनीक सुनीता ताई आनी पु ल देशपांडे आपल्या इंग्लंडाक गेल्ले कडेन हो सांगता जयंत नारळीकर की आपूण ताका घेवन एज विद्यार्थी आशिल्लो स्कॉलरशिपीचेर, तो सगळ्याक भोंवलो आनी मागीर ताणें तें अपूर्वाई नांवाचें पुस्तक बरयलें मराठीन म्हणून. पूण सगळें पुस्तक वाचल्या उपरांत म्हाका लास्टाक एक खंत दिसली म्हणटा तो आपल्याक. ती खंत अशी आशिल्ली की त्या पुस्तकान आपलो खंयच उल्लेख नासलो म्हणून. म्हणजे आपूण हें सगळें ताका भोंवडून दाखयलां बीन अशें म्हणून, म्हणजे एक नांवाचो सुद्दां उल्लेख ना. ही खंत तांणी प्रामाणीकपणान त्या लेखकान प्रांजळपणान मांडल्या. म्हणटकूच आमी अशे तरेची म्हणजे टिका सुद्दां करता आसतना ती सकारात्मक टिका करची.
कळलं. म्हणजे 4 नगरातील माझे विश्व वाचात किंवा मराठीतले ओरिजिनल नरेंद्र जाधवाचे आमचा बाप आणि आम्ही सारखी पुस्तकं, आत्मचरित्रात्मक पुस्तक वाचा. विश्व साहनीचे पुस्तक आता आमचे कडेन कोंकणीन येवपाचें आसा, ताजे वाटेर आसा येवपाचें. लक्ष्मण गायकवाडचे उचल्या कादंबरी कोंकणीन आयिल्ली आसा. कितलीशीच उदाहरणां, क्रॉस जर घेतले जाल्यार खूपच उदाहरणां आसा. अशा अनुवाद साहित्याचेर एक उपक्रम वाचन विश्वान हातीन घेवं येता. आणि आता मेरेन जाल्ल्या सगळ्या वाचन विश्वाचे आणि वाचकांचे, रसिकांचे जमले जाल्यार एक फिजिकल मोडातले संमेलन, रसिक संमेलन किंवा वाचन संमेलन अशी कितें एक कल्पना दिवन ते तर आमी घडोवन हाडूंक पावले जाल्यारूच ते शक्य आसा. कोंकणी भाशा मंडळाक शक्य अशें कांयच ना. एक तरणाटी ब्रिगेड तांचे कडेन आसा. फक्त आयोजनाची, तांकां वेळेची आणि संयोजनाची तितलीशीच गरज आसा. ते निश्चितूच करतले. म्हाका ही संद तुम्ही मुद्दम दिल्या त्या खातीर हांव तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. आणि थोडीशी आडखळ, तांत्रीक अडखळ ह्या नेटवर्का खातीर आयली त्या खातीर हांव तुमकां दिलगिरी व्यक्त करता. कोंकणी भाशा मंडळाक दिनवास, पलाश बाब दिनवास आणि सगळ्या वांगड्यांक परतून एक फावट देव बरें करूं. हांव थांबता हांगासर. देव बरें करूं वजरीकर सर. तुम्ही वाचन विश्वाच्या उपक्रमांक खूप शुभेच्छा दिल्यो. तशेंच तुम्ही ज्या पद्दतीन कोंकणी विश्वाची म्हणल्यार कोंकणी साहित्यातली जी समृद्धताय आमच्या मुखार मांडली, खूप सुंदर ताजे बद्दल भाश्य केलें. ताजे खातीर तुमकां देव बरें करूं. आनी मुजरत सांगन दिसता, तुम्ही जशें म्हणलें की आमी एक मेळावो किंवा एखादी फिजिकली मेळप जे घडपाक जाय तसो विचार आसा. फक्त कोविडाच्या काळान ह्यो सगळ्यो कार्यावळी ऑनलायन जाल्यात, पूण हाजे फुडें जेन्ना शक्य आसा तेन्ना आमी मुजरत हो प्रयत्न करतलीं आनी तसो आमचो विचारूय बी आसा. देव बरें करूं. सगळ्या आस्वादकांक परत एकदां शुभेच्छा. आमचे बरोबर तुम्ही सदांच जोडून आसतात. आयची कार्यावळ तुम्ही खूप यशस्वी केल्या. ही कार्यावळ आता निमाणे कडेन पावल्या, तर सोंपयतना थोडक्यात उपकाराचे उलोवप करता. कोंकणीतले नामनेचे लेखक मुकेश थळी हांणी म्हणा, पुस्तकां दितात बळिश्ट पाखां, उडूंक मेकळेपणी धाय दिका. पुस्तकां दितात ताकदी बळ, गिन्यान शाणेपणाचें गोड फळ. तर आयज कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वाक 1 वर्स पुराय जाता. आंतरराष्ट्रीय साक्षरताय दिसा सुरू जाल्ले हे वाचन विश्व आपल्या विश्वात खूप जाणांक एकठांय घेवन प्रवास करत आसा आणि तुम्ही अशेंच हाचे फुडें आमचे वांगडा प्रवास करतले हाची आमकां खात्री आसा. तर आयच्या कार्यावळीक आमकां मुखेल सोयऱ्यो म्हणून लाभिल्ल्यो भोमानेस्त आसावरी दोशी तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही म्हळें की प्रत्येक पुस्तक आमकां एक नवो दृश्टिकोन दिता, पूण त्याच वांगडा आज ज्या तरेन तुम्ही उलयलीं, आमकां वेगळ्या वेगळ्या पुस्तकां बद्दल, वेगळ्या वेगळ्या रिडींग मटेरियल्सां बद्दल सांगलें. तुम्ही सुद्दां आमच्या वाचकांक, आमच्या आस्वादकांक त्या वटेन पळोवपाची एक सुंदर नवी नदर दिल्या अशें हांव म्हणन. तुमचें उलोवप सगळ्यांकूच आवडलां आसतलें. दृकश्राव्य माध्यमांतल्यान सादर केल्ली खंयचीय साहित्य कृती ही काळजाक भावता, माणकुल्याक तर सामकीच भावतली. तर म्हाका खात्री आसा हाजे फुडें अशे तरेचे उपक्रम वाडीक लागतले आनी आमचोय बी तसोच प्रयत्न आसतलो. आमचे मुखेल उलोवपी प्राध्यापक प्रकाश वजरीकर सर हांकांय कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी निमणे कडेन आमकां सदांच जोडून आसपी तशेंच आयच्याय कार्यावळीक जोडून आशिल्ले सगळे आस्वादक, जातूंत लेखक, वाचक, विद्यार्थी, शिक्षक आनी हेर सगळे आस्वादक जोडून असतात. तुमचो मोग सदांच आमचेर असोच उरूं आनी आमच्या बाकीच्याय कार्यावळींनी सदांच तुमचो सहभाग आसूनी. तुमचो सांगात आमच्या खातीर भोव मोलाचो. आतां चवथीची परब लागीं आयल्या, तर कोंकणी भाशा मंडळा वतीन हांव सगळ्यांक चवथीची परबी भेटयतां आनी तेच वांगडा इतलेंच सांगन की ह्या कोविडाच्या महामारींत तुमी जतनाय घेयात आनी काळजीपूर्वक तुमी ही परब मनयात. देव बरें करूं. सगळ्यांक सोबीत रात हांव उलयतां.